Go, Baba Shita. Okay, sister. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. स्वर्गीच्या बापा तुका आयज आर्गांनी वाकांनी आयच्या दिसा खातीर बापा आयज तुवें आमकां अनेक फावट तुजे उतर आयकूंक तुवें हांगा हाजीर केल्ल्या पासत देवा बापा तुका वाकाणणी आनी स्तुती आमच्या काळजांतल्यान तुका वाकाणटा दुनिया वल बाप्पा तुका आर्गांनी वाकाणणी दिता तुज्या उतरा खातीर तुजे उतर जिवीत जावन आसा तुजे उतर म्हणटा देवा बापान हे संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारा खातीर दिलो आमचे नश्ट जावचे खातीर न्हय पूण आमकां सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर बाप्पा तुका आयज आर्गां आनी वाकाणणी दिता आमी जी आयज उतर तुज्या आयकतलें बाप्पा तूं आमकां आदार दी तुजे नॉलेज आमकां मेळपाक बुद्ध आमकां मेळपाक तेच भशेन अंडरस्टँड जावपाक आनी ते आमच्या जिवितान आपणावपाक अप्लाय करपाक आमच्या सगळ्या जिवितान बाप्पा तुजे कडेन मागता जेजू क्रिस्ताच्या नावी आमेन 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 प्रेज गॉड आमेन प्रेज गॉड देव बरे करू आमेन बरे वाचणे केले प्रेज गॉड ओके ऑलराइट आता कोण टेस्टिमनी हाय कोणाको कितें पूण आहा आसतलें सांगपाचें प्रेज गॉड चल उलोवपा लॉजेप ना लॉजे ना काय प्रेज कम ऑन मुको आहा सिस्टर या सांग वियाना तर मुगे बँक हांव बँकान काम करता आनी 2 वर्सां पयले मुगे बँक फ्रॉड केसान आरबीआयन तेक सगळे काम करता तितलें बंद केल्लें आमी वयतालीं बँकान पूण आमी फकत कस्टमर हँडल करूंक वयतालीं अकाउंट ओपनिंग एफडी सगळे बंद आनी तेन्ना मुगे फ्रेंड बा आसली ती जायत ती रडटाली कित्याक तांकां दिसतालें आज गेल म्हूण बँक गेलें आतां आरबीआय बँक बंद करतलें आतां आमकां सॅलरी मेळपाना आतां दुसरें जाग आमकां कोण दितलो आमगे आतां एज जालां हेशें तशें जायते त्रास आसले आनी बँका लोन आसली मायपायक चोवपा आसली भुरग्यांक चोवपा आसली तेन्ना हांवें चल तांकां रडटा आसतना हांवें तांकां एकूच सांगलें मुगे फ्रेंडांक रड नाकाय बाबार दवराय पूण तांकां एक्सप्लेन करपा म्हाका कळोंक ना कित्याक तेन्ना हांवूय भुरगें देवागे उतरान पूण फकत तितलें सांगलो हांवें बाबार दवराय म्हूण पूण म्हाका हें जालें मुगे काळजान आनी हांवें देवाक सांगलें त्या शटराक सांगलें आमगे बँका शटर आहा न्हू तेका उलयलो हांव आनी ताका सांगलें जेजूगे नांवान हांव तुका फर्मान कोता तूं केन्ना सकयल देंवपाना आमगे बँक सद्दां चालू आसतली केन्ना आमगे बँक बंद जावपाना इतलें तेतून सांगलें भावार्थान सारकें गोठायन आनी मागीर चलतालें आमगे सगळे अग्रीमेंट प्रेयर केलो हांवें एक भावा कडेन आनी रावलें त्या विश्वासाचेर अग्रीमेंट प्रेयराचेर आनी आतां 28 म्हयन्या उपरांत आफ्टर 2 years मुगे बँक 25 जानेवारीक सारकें आरबीआयन चालू केलां पोतून प्रेज गॉड थँक यू जीसस आमी सगळीं बरे भाशेन काम करतात आमगे सॅलरी बा सगळें अर्दें करून उरयलोलें आतां आमकां सॅलरी बा सगळें पोतून तितलें कितू मेळटा तितलें सांगिल्लें आमकां मेळटा म्हूण Jezuk arga praise God. Jezuk Thank you, arga. Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Holy God. Spirit. Thank you. Thank you, Jesus. Praise God. आणि कोण आहा हॅलो Praise the Lord, sister. I have. Go ahead. Yeah. So my testimony, no. 1 second.
Okay, so my testimony is माझा भाव न्हू लंडन असता, सो तेजी मदर इन लॉ न्हू तेंच्या वांगडा रावता. सो सॅटर्डे कितें जालेलें सॅटर्डे तेजी मदर इन लॉ न्हू तेका किडनी प्रॉब्लम हा. सो तेगे किडनी ते स्टोन आहलो ते पेन जावपाक लागले दिसता तेका, आनी सो तेम तेका हॉस्पिटलां व्हयले थिंगा. सो कितें जालें म्हळ्यार हॉस्पिटलान चॅक मागीर तेंक कितें केलें दिसता, हॉस्पिटलान चॅक बी केलें. सो तेम म्हणलें की ऑपरेशन करपा पडटलें, तेका एडमीट केलें. बट तेंक कितें जालें की तेंका रावपा मेळना, कोण गेलो हेजे माय सिस्टर इन लॉ आनी माय ब्रदर, तेंका रावपा मेळना थिंगा हॉस्पिटलान. सो ते एकल्याकूय रावपा लायले थिंगा. सो मागीर भावान मागीर म्हाका कॉल करून सांगलें, मिन्स हांवें बेश्टे कॉल केलोले, तेणें आमकां सांगलें की ते थिंगा हॉस्पिटलाक आयला बिकॉज ते किडनी स्टोन ट्रबल कोत्ताय म्हण. सो तेणें मागीर रोखडो फोन दवरलो, तो खूंय वचपा आहलोलो, तेन्ना ते हॉस्पिटला दोन येयले ते, आनी ती आपल्या कामाक गेली. सो तेन्ना तेणें काय म्हाका सांगोना अशें कोन्न प्रे कोर बी म्हण, पूण मागे काळजां देवान घायलें प्रे कोर म्हण, लायक Wow. अशें कोन्न कोणा पासत आमी मागपा जाय, कोण बोर ना तेंचे पासत आमी मागपा जाय न्हू, देवान आमकां सांगलां. Praise So God. I just prayed. I was sitting there. I just prayed to the Lord, and I said, Lord, she's alone there, Lord, and she's like my mother only. If my mother was there in that place, I would cry. I would have cried, and I would pray to you, Lord. And I said, Lord, her daughter and his son-in-law is not there, but she is alone there. I said, but I believe you are there, Lord Jesus, I said. Hallelujah. And I kept my faith, and then I went to pray again. Okay, that my prayer time, I went to pray. But pray koritran, and I said to the Lord, you are the healer, and I know you are present there, Lord, and you can heal her, and I believe you are healed her. And I took a scripture, means I said in the Mark chapter 11:24, it is said, ह्या पासत तुम्ही प्रार्थून मागशात तितले तुमकां मेळ्ळे म्हूण भावार्थ दवरात आणि ते तुमचे जातले म्हूण Wow. हांव तुमकां सांगता. So I believe that whatever you pray in Jesus' name, believe that, keep faith and believe that you have already received it. And I said to the Lord, I believe that what you said, whatever you ask in my name, you shall receive it. So I said, Lord, I cancel the operation, and in the name of Jesus, I believe that kidney stone will fall in naturally. I believe केले की operation cancel कोता तुझ्या नावान, आणि तो kidney stone हा तो naturally पडटलो म्हणून I believe केले. And I said, Lord, let your will be done. म्हणून believe केले. And next day my brother called me, and he was just talking, just a normal उलयतालो मुखारे. So I asked him, like, तुम थिंग असो नाय काय, मी चाले हॉस्पिटलां. त्यान म्हणल्यार थिंग आनी वचपाक गरज ना, ते पत्ती धाड म्हणपा लागले. आनी कित्याक पत्ती धाडल्या, तेगे ऑपरेशन कॅन्सल जालें आनी तो स्टोन नॅचरली पडलो म्हूण सांगपा लागलो. I said, praise God. Literally my heart Wow. was so rejoicing that God, you heard my prayer. I was like, mommy, daddy, हांव मागता देवा कडेन. I said, हांव मागता देवा कडेन तेगे ऑपरेशन कॅन्सल जाल्या वरान स्टोन नॅचरली पडल्या. I was so excited that I texted her. That at that moment I texted her and told her that, Auntie, I was praying for you, and I don't know, she felt that excitement within me. But I said I was so excited that God heard my prayer. I was just thanking God and giving praise. God, you heard my prayer. That's it. Thank you, Jesus. Praise God. बाबा शीतल तू देवा गेले मोलादीक thick precious Praise stone. God. You are a Thank you, Jesus. beautiful uncommon child of the most high God. Praise God. and Hallelujah. it's so beautiful that you knew God was there with her. Yes. Praise God. Praise God. So beautiful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. शीतल तू आता रिमोट कंट्रोल यूज करता आणि फातर उडयता सकलता. Praise God. रिमोट कंट्रोल घेऊन तू आता भोंवताय सगळ्याकडे. पण जाणो एक देवाचे Praise उतर जेन्ना आमच्या काळजान आसा तेन्ना आता तुवें ती जी तुवें तो भावार्थ दिलोय तुज्या भावाक, तुजो भाव जाणो असलो की ती तू मागणी करताले म्हणून जाणो असलो तो? No brother, no. तेका खबर ना. हांवें फकत मागी तेगे मीन्स मदर इन ना, मागी मदर इन लॉ सांगलो हांवें तेका. म्हणटोस तो नको तू हे वाटेन रिमोट कंट्रोल घेवन भोंवताय आनी तिचो तेजो फातर पडटा आनी कोण नको तिचोर, आनी तुवें तांकां आपोवंक जाय विचारपाक कितें जाता तिचोर, आनी तो नको तुजो रिमोट कंट्रोल तुज्या हातान हा. Praise God. Praise God. But listen. हांव कितें Yeah. म्हणटा तें आयक.
ताका ताची पेकोणी मेवली, होय की ना? Yes, brother. तुझ्या बाग तुझी ताची पेकोणी मेवली, तुवें मागणे केले ताची पेकोणी मेवली. पण आता तुझ्या बाग पेकोणी मेवल्या उपरांत ताका आता देवाच्या उतराचो मोग आसा की ना? Brother, not my brother, my brother's mother-in-law. ब्रदर्स मदर इन लॉ म्हणटच ब्रदर्स Yeah, yeah. मदर इन लॉ आणि तुझ्या भावाक आणि त्याचे मिसेसाक तांकां कांयच देवाच्या उतराची सोजमणी अजून ना आहा? ती ना आयकतात brother, means देवाचे they are उतर? not. ना brother, ना ते मी ऐकणार देवागे उतर. हा, सो शीतल ऐक बरे भाशेन. आम्ही कोणापासून मागणे केले आणि आता तुवें तांकां सांगले पळय हांवें देवाचे उतर घेतले. हांव कित्याक म्हणटा तुका, जेन्ना आमी देवाचे कोणाक आमी मागणे करता तांकां देवाची दिस इज कॉल्ड एज देवाची काकूत, गॉड्स मर्सी. गॉड्स Yeah, मर्सी म्हणटच देवाच्या Yeah. काकुती वरवीं तुझ्या भावाचे सासूमायेक ती पेकोणी मेवली, होय की ना? तुझ्या मागण्या वरवीं तुझ्या भावाच्या सासूमायेक ती पेकोणी मेवली, तो फातर पडलो. येस ओ नो? yes, Praise yes, God. brother. Praise God. Praise God. आता तुवें ते उतर तांकां दिवंक जाय, कित्याक फातर पडलो, पेकोणी मेवली, पयशे आयले, लंडनाक गेली, बोटीर गेली, सगळें बरें जालें. पूण जेजूच्या उतराची ओळख मेळोंक ना जाल्यार कितें फायदो? Yes, brother, very true. See, सारकें. when we say give testimony, ताची पेकोणी जाली, ताका ते जॉब मेळलो, आमी सगळीं तायो म्हणटा, प्रेज गॉड म्हणटा. पूण तांकां ज्या तुज्या मागण्या वरवीं ओ तुज्या गोवायकी वरवीं ओ तुज्या उतर तुवें तांकां सजमणी दिलें, आतां तांकां ती ओळख मेवली आनी आतां ताचो समोर जेजूशी गोड केलो. ताका की म्हणटात इज लायक द पॉवर टेस्टिमनी, बिकॉज आमी टेस्टिमनी दिता कोणाक पेकोणी मेवली, दॅट इज गुड. आमकां सगळ्यांक पेकोणी जाय, देवान सगळ्यांक बरें केल्लें जाय, आमकां सगळ्यांक सर्वीस मेवली जाय, तांकां ताचें खाजगी जिवीत बरें जाय, देवचा धांवलो जाय, हे सगळें जाय आमकां. पूण तें सगळें जाल्या उपरांत आमचो संबंद जेजूशी को आहा, आमची ओळख जेजूशी कशी आहा, आमी फकत धर्म करता ओ आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, ते प्रश्न आमी विचारूंक जाय. आनी देखून तुवें आतां तुज्या भावाक सांगता पळय हांवें मागणें केलें ताका हें जालें, होय अशें तुवें केलें, येस. पूण आतां जाय तांकां देवाच्या उतराची सजमणी. देखून हांव तुका देवाचें उतर वाडटा, तुज्या सासूमायक धाडटा, म्हज्या काय म्हणटा ते माय सिस्टर इन लॉक धाडटा, कित्याक तांकां जाय उतराची सजमणी. ना तर शीतल, what is the use of this testimony? तांकां पेकोणी मेवली, फुल स्टॉप. आमी तुका सांगता एक्झॅक्टली तुवें टेस्टिमनी दिल्या ती, डोंट फील बॅड. आतां समजा आमी गाडयेन वेता, ओके, वी आर ड्रायव्हिंग इन द कार, ओके, ड्रायव्हिंग इन द कार. आमी आतां सिग्नला कडेन रेड सिग्नल जालें आनी कोण आयलो आनी हात केलो भायर, आनी तांकां पळय नासतना तुका चुचुरे दिसले, तुवें काडले तुजे पॉल्सांतले 4 पयशे आनी तांकां दिले. तुवें कितें बरें केलें तांकां? तुवें कितें बरें केलें तांकां? तांकां फकत तें जेवण त्या वेळार दिलें. येस, रायट ऑर नॉट? त्याच्या उपरांत तांकां जेवण दिलें, तांकां ताच्या आत्म्यांक जेवण दिलें ना, आमी दिवंक ना, आमकां चुचुरे दिसले, आमी तांकां जेवण दिलें, आमी समजना की आमी बरें केलें, म्हाका बरें दिसलें, ताच्या तोंडार बरो स्मायल आयलो. पूण जे आमी दिता त्याच्या उपरांत आमी तांकां देवाचें उतर, हांव म्हणना आमी कोणाक मेवत जाल्यार, पूण आमी गाडी खंयसर पार्क केली जाल्यार जर चल्लो जाल्यार, येस या हांव तुका कितें सजमणी दिता, तुका जेवण दिता, या तुका हांव सजमणी दिता, तेन्ना की आमच्यान म्हणूंक जाता की खरें आमी वो टेस्टिमनी आमची कंप्लीट. व्हॉट डू यू थिंक? तुमी सगळीं भाव भयणां कितें सजमतात हांव कितें म्हणटा तें खरें स्वात ना? होय होय ब्रदर, होय. बिकॉज आमी टेस्टिमनी दिता, आमकां पेकोणी मेवली, आमकां ती सर्वीस मेवली. आतां तेच्या उपरांत म्हजो संबंद जेजूशी कसो घट जालो, आतां हांव जेजूक दुसऱ्यांक दिता की ना, हांव बरी खबर सांगता की ना, आतां ती ना तर दुसरे फाटी प्रॉब्लेम जातलो, तुका खबर मेवतली, तूं कितें म्हणटलें शीतल, डोंट वरी, हांव म्हजे कडेन रिमोट कंट्रोल आहा, हांव प्रेयर करता. तूं रिमोट कंट्रोल घेवन भोंवते, or they have to have relationship with God, तांचो संबंद घट जावंक जाय जेजूशी. आनी ही की आमी गोवायकी आमी दिवंक जाय, कित्याक
खवाय की म्हणजे कितें तांचो संबंध जेजूशी घट जालो, तांकां जेजूची ओळख मेळली, तांकां देवाच्या उतराची ओळख मेळली, सजमणी मेळली आनी आतां तांचो संबंध जेजूशी घट जालो. रायट? Praise God. Yes, brother. Very true. अशी वायट Praise वायट God. चिंती नाका, तुम्ही रागार जायनाका, पूण सत्य आमी सांगूंक जाय, कित्याक देवाच्या उतराची सजमणी दिली आनी तांकां पेकोणी दिली. दॅट्स द कंप्लीट पॅकेज. कंप्लीट पॅकेज दिवंक जाय आमी. Yes, brother. Amen? Yes. Praise God. God. Thank you, Praise Jesus. Thank you, Praise God. Jesus. Praise Praise God. God. Thank you, बरें brother. करू शीतल. Praise Praise God. God, sister. Thank you, Yeah, Jesus. praise God. Thank you, Jesus. All right, Baba Rocky. सिस्टर म्हणजे 2 टेस्टिमनीज आहे मातशे व्हडल्यो. सांग रे बाबा, नो प्रॉब्लेम. सो म्हणजे टेस्टिमनी म्हणल्यार अशी कितें आमी केन्ना शिपाचें वचपा मेडिकल बी कोताय जाल्यार न्हू, मेडिकल डॉक्टर दिले म्हणटरी आमी तें चॅक करपा जाय म्हणजे नांव सारकें आहा, पासपोर्ट नंबर सारकें बी घायल जाल्यार. सो तें रॉंग आहलें आमी घेवन गेले जाल्यार आमी शिपारसां पोत्तून धाडटा. इवन म्हाका पयलीं धाडो आहा म्हाका पसून ओके. पासपोर्ट ना जाल्यार. सो मुगे टेस्टिमनी आहा तशी. सो हांव मुगे फ्रेंडा बरें गेलो मेडिकलाक लागून आनी ताका सांगलें आमी मेडिकल कोरया. तो म्हणलो म्हाका बरो म्हूण. म्हाका पूण तुका सांगत म्हणला हांव तेजे बरोबर गेलो कित्याक लागून तेको कार आहा म्हूण आनी आमी सोक्कां वचोंक पडटा. भायर सरोंक पडटा मेडिकला वयतले आनी तेन्ना दो बी पडटालो. ताणें म्हणलें ओके. मागीर हांव अरावंड 10 डेजान परतून तेजे बरोबर विचारपाक गेलो अरे मेडिकल कोरया काय म्हूण. तो म्हणलो आपूण ऑलरेडी कोरून येयलो मेडिकल. तेणें आनी म्हाका सांगोना. सो तेणें म्हाका एशें कोन्न जायते फावट एशें कोन्न कितें काम करया म्हणल्यार वयर म्हणटा मागीर कोण येतालो पूण हांव तेका एशें कोन्न म्हणटालो कुसडो बी येसो बी म्हूण सदां तेशें कोत म्हणटा. पूण हे फावट ताका कांयच म्हणोना. तें आयकलें आनी हांव घरा येयलो आनी हांवें ताका परतून फोन मारलो की मेडिकलाक म्हाका अपॉयंटमेंट दिवपा जाय. सो मेडिकल कितू दिसांनी मेळटा अपॉयंटमेंट. तो म्हणलो 5 दिसांनी मेळटा. अमके भुरगे घेता अरावंड 20 बी चोड घेयनाय म्हूण. म्हणल्यार म्हाका करपा जाय म्हूण सांगिल्लें अपॉयंटमेंट. ना हांवें मागीर अपॉयंटमेंट बूक फोन मारलो मेडिकलाक फोन मारल्यार ती म्हणलोली फाल्यां यो प्रेज गॉड. मेडिकलाक. हांवें कळ्ळें ताका ओके म्हळें मेडिकल हांव फाल्यां येता. मागीर ताका परतून फोन मारलो हांवें त्या फ्रेंडाक अरे म्हाका फाल्यां आपयल म्हूण सांगलें मेडिकल करपाक कितें जाय पडटा म्हळें. तो म्हणल्यार पयलीं भाशेन सगलें आहा बाट एक कंपनीगे लेटर जाय पडटा म्हणून लागलो. ती कंपनीन कोर म्हूण मेडिकल कोर म्हळ्यार ती लेटर धाडाय म्हणून लागलो. म्हणून हांवें कंपनी मेल बी कांय केलो आनी ते म्हाका मेल बी कांय केलो आनी मुगो लेटर ना म्हळें. सो तुका आहा काय म्हळें कोहा म्हळ्यार पूण ती जाताय मरो मेडिकलाक ती लेटर तुगे एप्रूव करून कंपनीन धाड. तूं म्हाका धाड वॉट्सॅपाचेर आनी हांव मागीर चोयता म्हूण सांगलें. आनी तेका विचारलें तो मागीर म्हाका म्हणूं लागलो आपूण सकाळ म्हणून गेल्लो आनी आपल्या 8 नंबर मेळ्ळो म्हणूं लागलो आनी आपल्या म्हणूं लागलो डॉक्टर जाय टायम काडटा हे पाटी भितर फिजिकल टेस्ट अरावंड 20 मिनिट्स न्हू. सो आपल्या 2 थिंगां जालें म्हणूं लागलो आनी आपूण तेशी घेवन येयलो म्हणूं लागलो. सो हांवें ती तेका लेटर घेयली आनी हांवें प्रिंट केली आनी ते लेटरीचेर खाली ब्लँक आसता तुगे नेम तें ID बी घालपाचें तें आमी बरोवन वचपाचें. सो नेक्स्ट डे आतां म्हाका मेडिकला वचपा जाय आनी म्हाका वचपा जाय त्या टायमार म्हाका उठपा जालें ना म्हाका मातशें लेट जाली आनी एक सायडीन शीं खाता आनी दो बी पडटा. सो हांवें मुगे सगलें घायलें सेफ्टी आनी हांव गेलो. हांव वयता भायर सरता हांव प्रेयिंग इन टंग गेलो. अरावंड 60 किलोमिटर आहा थिंगसान हांव बायकान गेलो आनी म्हाका 7 बी पावपा जालें पण हांव 7 पावना अरावंड 7:30 पावलो. 7:30 पावलो प्रेयिंग इन टंग गेलो आनी पावल्यार कोण नाय. सगल्यां पयलीं म्हाका नंबर मेळ्ळो फर्स्ट. आनी 2 मिनटां जाता तेन्ना सगळे भुरगे येयले येवपा खातीर किड्या भाशेन. सो रोखडें मेडिकल ओपन जालें आनी हांव मेडिकल ब्लड टेस्ट सॅम्पल बी टेस्ट केलें. ना पयलीं म्हाका फॉर्म भरपा लायलें आनी थिंगा एक बाबडो भुरगो आहलोलो ताका फर्स्ट टायम तेणें इंटरव्यू दिल्यार 2 वर्सां जालीं आनी तेगे मागीर लॉकडावना लागून डिले जालें आनी तो भुरगो सावंतवाडी दिसा येयला मेडिकल करपाक कोणागे आंटीगेर रावलो म्हूण. आनी सगळे लायनीन बसयले सोशियल डिस्टन्स करून आनी हांव तेज ऑपोजीट हांव बसलो. आतां थिंग फॉर्म भरपा जाय ते फॉर्म दिलो आहा जाय तें भरपाचें थिंग फकत आमी टीक करपाचें येस ओ नो तें. सो हांव मुगे भोंवता त्या बाळ्या भुरग्याक खबर ना मुसा कितें खबर तो म्हाका चोयता मुगे फॉर्मा दिता. सो हांवें फॉर्म काडलें आनी तेका दाखयलें अमकें सगलें नो घाल आनी अमको 2 कडेन येस घाल म्हणून तेणें बोलें आनी दोगांयनी बोलें आनी मुगे ब्लड टेस्ट आनी युरीन सॅम्पल बी दिलें आनी
डॉक्टरान म्हाका भितर आपयलो. सो तेका भुरग्यान म्हाका सांगलें डॉक्टर अरावंड 20 मिनिट्स बी घेत म्हूण सगल्या भुरग्यांक लेट जाता म्हूण. सो हांव कॅबिनाक गेलो डॉक्टरा विदीन 2 मिनिट्सान डॉक्टरान म्हाका चॅक केलो आनी धाडलो. Praise God. आनी फर्स्ट टायम म्हाका फर्स्ट नंबर मेळ्ळो फर्स्ट टायम. आनी बिफोर 11 o'clock म्हणल्यार हांव घरा पावलो फर्स्ट टायम. Praise God. सदां लेट जाताली. आतां नेक्स्ट डे म्हाका आतां रिपोर्ट हाडूंक वचपा जाय इवनिंग 4 o'clock आनी हांव भायर सरलो वचपा. सो हांव थिंग अरावंड 3:45 पावलो मेडिकला. भुरगे जायते आहले. सो आमी तेम डॅर ओपन करून सगल्या भितर आपयलीं. सगळे येवन रिपोर्ट घेवन वयताय. मुगे हांवें विचारलें मुगे रिपोर्ट ना मोलालें म्हूण तेंकां विचारलें. हांवें सगळ्यां पयलीं केलें आनी मुगे रिपोर्ट कित्याक रेडी जालो नाका म्हूण. तेम कांय म्हणना भितर डॉक्टर कोता आसता मोलालें आनी ओके म्हणून. आनी हो भुरगोय आहा म्हणजे बरा फर्स्ट कॉन्ट्रॅक्ट भुरगो तो फर्स्ट टायम हें केलो तो. सगळे घेवन गेले आमी दोगांय उरले. सो त्या भुरग्यागे रिपोर्ट येयलो सगळे त्या भुरग्याक घेवन गेले ते चॅक बी कोन्न गेले. सो आमी चॅक करूं पडटा. सो ह्या भुरग्यान रिपोर्ट दिलो तेमी नर्सीन तेज्या हातीन आनी तेणें बाळान चॅक केलो. पूण तेका खबर ना कितें चॅक केलें तें आनी तेणें बाळा परतून गायलो आनी तेका वचपा जाय घरा. आनी तेका 5 बस आहा आनी ऑलरेडी 4:45 जालीं. आनी तो सावंतवाडी वचपातलो काद्यांबाग घेवन. सो हांवें तेणें रिपोर्ट चॅक केलो आनी एनवलपान घायलो आनी तो वचपाक हांवें म्हणलें इंजा म्हूण सांगलें तुवें रिपोर्ट चॅक केलो काय म्हणलें सारको चॅक कर म्हणलें तुगे नांव चॅक करपा जाय म्हूण सांगिल्लें आनी पासपोर्ट नंबर. तेणें बाळा चॅक केलो चोयल्यार तेगे नांवूय रॉंग आहा तेजें आनी पासपोर्ट नंबरूय Wow. रॉंग आहा. आनी तेणें काळो नर्सीका दिलो. नर्सीन काळो तेजी तो रिपोर्ट पिंजिलो आको आनी मातशें राव म्हणून लागलो तेका. आको रिपोर्ट पिंजिलो आनी आतां आहाय दोगोय आतां मुगे रिपोर्ट येयना. सो तेगे रिपोर्ट परतून कोरपा गेलो तेगे रिपोर्ट येयलो परतून पूण मुगे येयलो ना. तेगे रिपोर्ट येयलो परतून तेमी सारको कोन्न दिलो. तेगे दिता विदीन 1 मिनिटान मुगे येयलो रिपोर्ट. सो दोगांयगे रिपोर्ट येयल्या बरे भाशेन. तो म्हणलो आपल्या मातशें पावयत कामालो पेन्जिम्स बस स्टेशनार आपल्या आतां वचपा जाय म्हणून. सो हांवें तेका पावयलो थिंगा बस स्टेशनाचेर आनी हांव गेलो. सो ही मुगे टेस्टिमनी. Praise कित्या God. भुरग्या बाळा खबर आसना कितें चॅक करपा जालो तें. Hoy. सो गोड्या सावंतवाडी गेलो जाल्यार त्या गोड्या थिंग कोटा आहलो आपल्या रिपोर्ट रॉंग आहा नाजाल्यार तेका Wrong. परतून येवन सारको करूंक पडटालो. नाजाल्यार हो रिपोर्ट तो घेवन बोटीर गेलो जाल्यार तेका थिंग घात धाडटाले डायरेक्ट. कित्याक Hoy. म्हाकाय जालां पयलें Praise हांवूय God. येयला घरा. चोयला सो आतां देवान मागीर कंटिन्यू या Praise God. कंटिन्यू आहा सिस्टर. Okay, ओके cool. आतां सगळे थिंग मेडिकला भुरगे येयले ते विचारताय बोटीचेर जॉइन जाता. म्हाका कांय जॉइनींग येयलें ना कित्याक तेंका सगळ्यांक सांगिलां जॉइनींग आहा बट तुम पयलीं मेडिकल फिटनस आहा जातून धाडय म्हणून आमकां रिसेंड करून. तुमकां सगळे ते भुरगे थिंगा जॉइनींग घेवन येयलो ते भुरगे आनी हांव एकलो म्हाका जॉइनींग बी कांय ना. हांव वोगोच रावलो तेंगे आयकिलांनी आनी आतां मेडिकल करलो आनी येयलो आनी तें आमी मेडिकल कोन्न आमी पोस्ट करपा जाय कंपनीन कित्याक पयलीं मेडिकल टीम कोतालीं आतां तीं कोनाय आमी करपा जाय. सो आतां जालें तें कोन्न आहाय 2, 10, 5, 6 दीस केले 7 दीस केले आनी हांवें पयलीं सिस्टर जेनेटीक फोन मारलोलो की मुगे बॅक पेना लागोन. सो तेन मुको विचारलें तूं खूंय काम कोता हांवें सांगलें बोटीर. सो तेन म्हाका प्रेयर दिलोली कॉल येवपाचें. सो हांवें ती स्टार्ट करूं ना कन्फेस करपाक. सो आतां मुगे मिसेस विचारपा लागली तुगे मेडिकल बी जालें सगलें जालें आनी कॉल केदो येता तुका. कित्याक बिला मुको प्रेयर आहा न्हू. आतां ही खबर 26th of January आनी तेतूंत हांवें कन्फेस केली 26, 27 गेलें 28 आतां आमी सगलें आमगे प्रेयर बी केली आनी आमी न्हिदपा गेलीं. 11 o'clock जालें न्हिदूं पडना तें म्हणटा आपल्या न्हीद पडना हांव म्हणटा म्हाकाय न्हीद पडना. आनी एक सायडीन मुगेलें तकल्या मोबायलाक वचपा येता. Praise God. बिफोर जॉयनींग हांवें शेप विजन केलें म्हणजे हांव ते बोटीर केन्ना कॉन्ट्रॅक्ट मारना म्हणून. सो सेम 28 नायट हांव बेश्टो मोबायल ओपन केल्यार म्हाका जॉयनींग सगळे डॉक्युमेंट्स येयलो आहाय. Wow. आनी जी बोट हांवें म्हणो ती हांवें केन्ना ते बोटीचेर कॉन्ट्रॅक्ट मारना म्हणून तीच बोट म्हाका मेळ्ळी. Wow. ओके आनी Praise सगळ्यांनी आतां म्हाका नेक्स्ट ते डॉक्युमेंट सायन करून धाडपा जाय मोबायलाचेर ओपन जायना PDF. हांव गेलो सायबरान गेलो आनी चोयल्यार सगळे डॉक्युमेंट धाडल्या फ्लायट टिकेट बी धाडल्या आनी कंपनीन वयलो हायलायट लेटर करून धाडल्या की तुगे हे डॉक्युमेंट वॅलीड नाय मेडिकल कोर्सीस एंड ते बट इट्स नॉट पॉसिबल तुगे तो वॅलीड ना जाल्यार तुका कॉल येयना.
बिफोर दॅट वॅलीड इनवॅलीड आहाय ते वॅलीड कोण धाड म्हणटरी तुका जॉयनींग येता. वाव तर फर्स्ट टाइम म्हाका मेडिकल इनवॅलीड आसतना म्हाका कॉल येयला. सो ते सगळे डॉक्युमेंट मुका वॅलीड आसले पूण हांवें पोस्ट करूं नाय आनी आतां हांवें ते सगळे पोस्ट केले आनी सगळे म्हगे जाले जॉयनिंगा वचपाक बी. सो प्रेज हांव तेका लागून प्रेज गॉड म्हणटा फर्स्ट टाइम एशे कोन्न गॉड, म्हाका थँक घडा. यू जीसस. आनी मुगे आतां दुसरी टेस्टिमनी मुगे फ्रेंड बट फर्स्ट टाइम गेल्लो आफ्टर 2 years तो जायतो बरो सिनियर तो हिंगसो तो बरो कोन्न गेलो जॉयनिंगा बोटीर तो पावलो आनी ताका 7 दीस क्वॉरंटायन दवरलो आनी 7 दिसां म्हणटा आपल्या मातशी थंड जावपा लागली. सो तेगे PCR टेस्ट केले आनी तो बरो पॉझिटीव मेळ्ळो. आनी सो तेका बोटी वयले देंवयलो स्पेना देंवयलो आनी तेका हॉटेलान दवरलो. हॉटेलान दवरून तेका अरावंड 10 days जाल्ले आनी तेणें सोगलीं मेडिसीन गेलीं तेको आहाय तेण व्हेलीं दोतों दिलें आनी तेगे वर्स्ट आहलें कंडिशन सारकें. सो 10-11 दिसां हांवें म्हळें एक दीस हांव मॅसेज कोत्तोलो आनी हांवें मॅसेज केली तेणें म्हाका रोखडो फोन केलो आनी म्हाका सांगपा लागलो अशें जालां आपूण बोटीर ना आपूण स्पेन आपल्या देंवयलो आहा म्हूण. आनी तो तेको उलोवपा पसून जायना ताळ पडो आहा एक सायडीन आनी खोंकली माता. ही आतां खबर 29th of January आनी तेका रोखडी PCR टेस्ट करून फर्स्ट टायम जॉयनींग आहा कितें तो रिपोर्ट येतो तो थंय. सो हांवें सिस्टर जेनेटी फोन मारलो राती कडेच 11 वरांचेर कितें मॅसेज घायली वॉयस मेल. सो तेणें म्हाका सांगिल्लें अशें सांग आनी तेणें म्हाका प्रेयर धाडली आनी हांवें तेका सांगिल्लें चोय तूं नेगेटीव आहा म्हूण पॉझिटीव आहा म्हूण तूं चिंत नाका. तूं ऑलरेडी नेगेटीव आहा म्हूण चिंत आनी तुगे मिसेसीक तूं कांयच सांगो वचनाका म्हूण. आनी तेका हांवें प्रेयर दिली आनी तेका सांगिल्लें रोजरी रोजरा कोत घे आनी जेजू तुज्या गायने बोर जाल म्हूण. तो म्हणलो बोर म्हूण आनी हांवें तेका थर्मोस्टेट आनी थर्मोमिटर टिचींग धाडलें आनी तेणें राती केलें रोजरीचें सगळें केलें आयकलें आनी तो न्हिदोंक गेलो नेक्स्ट डे नायट. आनी तो 9 सुमार उठलो आनी तेणें म्हाका फोन केलो हालो म्हाका कळ्ळें हेगेले वॉयस बी सारको क्लियर. वाव आनी म्हणलें केस आहा काय म्हूण आपूण सारको परफेक्ट मोलालो आपल्याको पयलीं भायर वचोन उबो रावपा जायनाहलो इतू हॉरिबल वर्स्ट आहलें कंडिशन. आतां म्हणलो आपूण सारको परफेक्ट आपले थोंडी गेली आनी सगलें आपूण बरो जाल म्हणून लागलो आनी म्हणून लागलो तूं टिचींग धाडटा आपल्या सोद्दां एक धाड म्हणून लागलो डेली आपलें आयकपा जाय म्हणून लागलो. हांवें सांगलें तूं युट्यूबाचेर वचोन JCLM टायप कर म्हूण सांगलें ना म्हणून लागलो तूं धाड. सो मागीर तेका एवरीडे धाडपा लागलो आतां खबर 29 आनी तो 31st काल तो बोटीचेर जॉयन जालो. प्रेज गॉड, प्रेज लेटेस्ट Jezuk argan. बरो भाशेन Praise सगळें जेजू God. कारका. तेका जी भिरांत आहलोली कितें आपूण पोत्तून घार पावता म्हूण सगळी बायल बी भिवून आहलोली. होय रॉकी, तुक तें उतर मेळ्ळो तशें तूं आनी बोंद जालो ना. तूं सारको मुखार वचून एकदोन तेकतोन हे मागणी घेवन तूं ओगो रावलो ना. तूं सारको ते लोकां पावोन तांकां जेजू दीन तूं सारको तांगे आंज बडवो जायन तूं सारको परफेक्ट देवागे शिपाय देवागे सोल्जर. प्रेज गॉड. You know, brother, wherever, whoever I talk, कोणाकोडे हांव रॉकी खबर उलयता ती सांगताय तो काय बर देवागे उतर उलयता सारको स्क्रिप्चर बाय हार्ट उलयता आनी काय बरें समजिकाय दिता म्हणटाय ब्रदर जाणो. Praise God. Jezuk argan. Praise Jesus. Thank you, Jesus. And thank you, Sister Janet. Sister Maria, he's become ata fishes of men zala. Praise Yes. God. And he Praise catches big God. fish. Praise He God. catches big fish as well. बारके घेना तो मोठेले सारखे. Na. Wodle nisting घेता तो आता. होय होय. Jezuk कारगा. I'm so happy with his कितें म्हणटा ते Yes. violent progress म्हणटात but हांगा तेजे progress in the kingdom of God. Praise So God, praise yes. God. Thank you, Honestly, he's Jesus. doing really well. He's just, in that humble heart of his, he's really Yes. progressing really well. So beautiful. Thank you, Rocky. Brother Rock, praise God. Yeah, Thank you, Jesus. Jezuk कारगा. Thank you, Jezuk argan. Praise God. Okay, आणि कोण हा? Sister Maria म्हाका सांगूंक जाय ही टेस्टिमनी म्हणजे तेणे मॅनिफेस्टेशन ऑफ ब्रेक थ्रू म्हणून टेस्टिमनी न्हू Yes. पूण एक आवय आपणाच्या व्हडल्या पुताक लागून जायते प्रॉब्लेमान आसलेली इन डिसेंबरान तेका हांवें शेअर केलें जेजूचें उतर तेंकां आनी सिस्टर बर कितें करूं पूण हांव नको हें जातलें आनी तो हें म्हणून जायते भाशेन म्हाका म्हणोंक लागली
मागीर हांवें म्हटलें कितें जेजून आमच्या पासत सगळें केलां, तूं आतां फकत तुजो फोकस काड तुज्या चेड्या वयलो आनी फकत जेजूक पळय, जेजून केलां तें तुका घोटाय मेवतली जेजूच्या उतरान. सो तूं आतां कोर एक दिसा मदीं तुका जायना, दीस इज अ प्रोसेस ऑफ द मोनाची नोसोनी तुजी जावंक. सो आतां तें डिसेंबरान आनी आतां तें आयज म्हाका मेसेज घातल्या दॅट तिका आतां न्हू की आपणाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला म्हणून, पूण आय एम एन्जॉयींग द पीस ऑफ द लॉर्ड इन एवरी एरिया ऑफ माय लायफ. Hallelujah. The problem persists, but that peace which I wanted, that I'm Correct. experiencing of God. So I am like Jezuk arga. Yes. कित्याक पीस येतकच म्हाका आतां तेका म्हणजे म्हाका कितले खुशालकाय जाली कितें तेजे ते फोकस ताणें काडलो प्रॉब्लमा आयलो. Yes. आनी आतां ती जाणा आतां प्रॉमिस लँडान आहा म्हणून हांवें तिका सांगलें ये एनी टायम आतां तूं जाणा तुजो तो ब्रेक थ्रू आहा म्हणून, कित्याक तुका आतां ते ये ना वारीज ना. सो प्रेज गॉड म्हणून. Praise जेजूक God. आर्गा. Jezuk arga. She's actually cast all her cares onto Jesus and she's Yes. in peace. Yes. Jesus. Hallelujah. Praise Thank God. you, Jesus. Hallelujah. Beautiful. Praise God. Beautiful. Praise God. आणि कोण हा? हा मार्या बाय ओ बाबा मिल्सन सांग रे कशा आहे बाबा. तुम्ही Good, good. कशा आहे काय म्हणता Bless. Bless everyone. Testimony म्हणल्यार म्हाका बाय जस्ट लायक नॉट लायक अ टेस्टमनी बट हांव मातशें सांगता ओके. सो वॉट हॅपन न्हू मातशें 1-2 दीस पयलीं कितें जालें आमगे शेजाऱ्या एकलो हॅलो सांग ऐकू येता. ना समथिंग द पोस्ट आस यू स्टार्ट युअर व्हिडिओ ओके सो कितें जालें बाय मार्या आमगे न्हू शेजाऱ्यान मातशें 2 दीस पयलो एकलो हें आसलेलो शेजारी मातशें एज आहा तो मातशें बेडीचेर आहा. तो कितें जालो तो मातशें न्हू सायडीन हें जालो आनी तो पडलो आनी त्या कपलान एक क्रॅक बरो मार लागलो. सो कट पडलो बरो बरें रगत बीन गेलें. आनी कितें जालें एक्चुअली 5 मिनिट बिफोर हांव घरा कडेन आसलेलो हांव मातशें मार्केटान गेलोलो. सो ती मातशें उल मारूं लागले मातशें मिल्सन आहा काय म्हण तेंगेले शेजारी. सो मिस्सा सांगलें मिस्सान आतां बाद आपूण फोन करून आपयता. सो हांव मागीर गेलो घरा कडेन आनी तेका हें करून बाजारांसान येयलो आनी मागीर तेका हॉस्पिटलान बीन व्हरोन राती मागीर तेका स्टिचीस बीन मारून घरा हाडलो. सो आतां टेस्टमनी मिन्स लायक न्हू कितें जालां बाय आतां तो मातशें बेडीचे आहा म्हण न्हू टुडे हांवें तेका वोसोन न्हू एक्चुअली न्हांवयन बीन तेका हांव येयलो ओके. तेका ऑलरेडी बाथरुमा बीन व्हरोन तेका जायना पूण तेका व्हरोन न्हांवयन सगलेलो. Praise सो God. आनी मागीर कितें जालें हय तेगे मिसीस आहलोली. सो मिसीस आहलोली ती मातशें एज्ड आहा. सो ती बसोन हांवें मातशें समजायलें देवागे उतर कितें म्हणटा कितें मागों जाय कितें आहा तें सॉल्व ती बरे भाशेन आयको लागली. सो आय गॉट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू टेल हर. सो हांवें तें सगलें सांगलें. सो आतां तूं टेस्टमनी म्हळ्यार कितें आहा बाय एक्चुअली आमचो आतां जाय टेस्टमनी दिताय फेथ वॉट अ फेथ म्हणजे भावार्थ आमगे तो दवरपाक गरजेचोच. पूण कितले आहाय सर्टन थिंग्सां दुसऱ्यांक कित्याक सांगता हांव म्हगे व्हडवीक सांगना बाय. लायक न्हू आतां कितें आहा बाय आमगे शेजाऱ्यान जाय जावन तुवें जाणटे मनीस आसता कोणूय आसता पूण कितें आहा बाय आम देवागे न्हू अशें करून उलयताय जायतीं पूण न्हू जेन्ना मनीस मनशा ते आदार दिवपा जाय न्हू कोण वचनाय बाय. Yes, सारकें. कित्याक ती एक आमगे दोयाळ कोरणी आहा कित्याक जेजूगे तेंय एक काम आहा सर्टन. कित्याक आम तें कितें हय हांव तेका वोसोन बाय खरें सांगता आतां हांव म्हगे व्हडवीक सांगना बाय अशें करून हांवें जाय शेजऱ्यांक गेलें अशें करून बायलां गेल्या जाणटेल्यांक तेगे मुता गुवा सगलें न्हू बाय हांव केन्ना इट ना कळ्ळें न्हू तुका. हांव तेंकां कान पावडर बीन लायन जायत जाणांक अशें करून हांवें म्हणजे हें केलो आहा. आतां हांव कित्याक सांगता बाय जाय जाण अशें करून आहाय आम देवा हितून हांवें उलयताय देवागे जायत उतर पूण न्हू त्या मनशा आदार दिवपाक कोण पावना बाय. एक मदर ट्रेझान पासून एक मुळो आहा people always talks about the poor but never to the poor. एक मदर ट्रेझागे न्हू म्हाका सदां एक उगडास आसा तेगे तें हें आहा तें. कित्याक हांव त्या दुसऱ्या बाय इतलें हांव सांगो कित्याक कोता बाय कोणू बोन्ना बाय देवागे उतर सांगलें म्हूण जायना पूण ते जाता तितूंतल्या मनशान वचोन बाय तेका आदार दिवपा जाय. आनी बाय हांव न्हू मनशा कोणा रावना बाय म्हाका ती आपयता म्हूण हॅबीट ना. आय नेवर बाय ते दादल्या न्हावपा पासून बाय तेण म्हाका सांगोन हांवें सांगलें आंटी हांव येता तेका न्हावया म्हूण. हांव आसो जेन्ना पासून आहा तेजोन हांव येता म्हूण तूं म्हाका खाली हें कर केदोन न्हावपा तो हें कर म्हूण. आनी हांवें ऑलरेडी बाय तें म्हगे सगले कडेन तेज भाशेन बाय म्हगेले आतां म्हगे न्हू वर्डूय चलना बाय म्हगे हातूय चलताय सगळें चलता बाय. कित्याक हांव सगळ्याक हय हांव कित्याक सांगता बाय हय. आनी सेम थींग बाय आतां हांव मातशें अर्द पावलोलो आनी शितलान एक ते बाब थिंगसून बाब ते एक टेस्ट हें सांगतालो म्हणजे कितें आहलो तें तुजें
हे न्हू विन्सेंट बाबा न्हू म्हाका न्हू पयलीं न्हू तेगे एक टॉक दिलोलो ते फॉल्स प्रॉफिट्सा वयल्यान तो मॅथ्यूआगे चॅप्टरा वयल्यान लॉंग टायम आय थिंक 2 वर्सां जावपा येयलीं तो हांवें तेगे आयकलोलो तितून तेणें एक सांगलोलें सो whenever you are giving something needy to the poor कोणाक तूं हेल्प कोता आम पयशे दिवन आमकां काबार जाता पूण ते मनशा तुवें जेजू दिला म्हणजे Amen. बाबा बाबान एक उतोर म्हणलें तें आयज पासून न्हू हांवें तेगे टॉक्सां आयकलो तें हांवें बाय जिवितान जाय तेन्ना फायनान्शियल हेल्प केलो बाय जाय तेन्ना हांव दितालो पूण हांव तें जेजू केन्ना दिनासलोलो म्हणजे ट्रस्ट नॉट इन आमचे ट्रस्ट कोणाकाय बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीजस म्हूण कळ्ळो तुका जेजूचे पावाडो जेजून पावड सगळी गरीबसाण आमगे खुर्सार काबार केल्या आनी तेगे गिरेस्ताय आम केला हें बिलीव कर त्या प्रमाण तुका जिवितान सगळें फाव जाता म्हूण हें विन्सेंट बाबान म्हणलो तें न्हू म्हाका आयज पासून आसलेलें सो वॉट हॅपन थोडे दिसां पयलीं मारगांव गेल्लो सो एक बायल न्हू भिके बसलो आसलो सो हांवें कितें केलें आय जस्ट टूक द मनी हांवें एक 500 रुपीज हातींक घाले पूण ती न्हू हांवें म्हळें जेजूचे बाड होतो ते कितें जालें ती मातशें चेन्नयची काय खंयची ती ते कोंकणी कोण आसलोली मागीर हांवें म्हळें तुका हिंदी उलयलो मागीर हांवें ते इतलें सांगलें तूं कॅथलीक काय म्हळें वय म्हणपा लागलें जेजूचे बाड दवर जेजून सगळें हुसार भरून दवरलां फकत तुका भावार्थ जाय आनी जेजूका इतलें सदां माग म्हूण जेजूगे म्हणजे आपूण जेजू प्रमाणे आपूण ग्रेस्त आहा म्हूण गरीब आहा म्हूण केन्ना म्हणाका आनी ते दोळ्यान दूख येयली तेंच्या पयशेच्यान हांव गेलो कितें हें बाबान सांगलो म्हूण न्हू आयज पासून केन्ना दुसऱ्यांक दिता ना हांव सदांच तेंच उतर दितां जशें आयज हांवें तुमकां दिलां हें बाबान म्हणलोलें उतर जशें आयज हांवें तुमकां दिलां तुमचे कडेन पयशे जावं तुमी बीन दुसऱ्यांक दिया एक दीस म्हणजे पूण जेजू दियाय दुसऱ्यांक दिता आसतना तुमचे कडेन पयशे जावं सो दीस वर्ड्स विन्सेंट बाबान हें दिलोलें न्हू तें आयज पासून बाय म्हगे तकल्यान उरलां तें काळजा लागलो आं सो आतां केन्ना बाय फायनान्शियली कोणा हेल्प कोता जाय जाणा आजून पासून हेल्प कोत बाया बोटीर पासून आसतना जाय जाणा बाय कोण इंसान आसतना हांवें तेंका पयशे दिलो आहाय बाय सो इट्स नॉट हांव म्हगे व्हडवीक सांगना बाय पूण कितें बाय आम न्हू केन्ना न्हू राव शिरीपणा कोणाक एगदी गरज आहा तेक गरज आहा देट ऑटोमॅटिकली होली स्पिरीट वील टेल यू जेन्ना देवा तो आहा न्हू कोणा दिवपा जाय ते कित्याक हें हांव सगळ्याक तुमकां कित्याक सांगता बाय म्हगे केन्ना व्हडवीक म्हूण सांगो म्हूण अशें हें चिंतना काय बाय की हांव सगळें अशें कोन्न या बिकॉज दीस इज ओनली जस्ट फॉर टेलिंग बाय जशें आतां मिल्सन जाण तुका हांव एक सांगूंक सोदतां तुका हांव तुका एक सांगूंक जेजू एका घरान शिकयता ओके आनी तिचो खूब लोक आहा आनी लोक इतलो बोल्ला की तो एक दोग जाण मनीस एका मनशाक जो हांतरुणाचेर आहा म्हणजे ताका स्ट्रोक जाला ताका घरांत उखलून जेजू कडेन हाडूंक सोदतात पूण जागो ना म्हणून ते कितें करतात वयले नोडे काडून ताका देंवयतात वय की ना आनी तो त्या मनशाक पेकोणी दिना तो म्हणटा तुजी पातकां तुका भोगशिली तो लोक जो आसा फारिझेव बी आसा ते कितें म्हणटात हो कोण रे हो म्हणटा पातकां फकत देवाक दिवंक जाता हो आनी कोणाक पातकां दिवपाक तेन्ना जेजू कितें म्हणटा म्हणपाक सोंपें ओ करपाक सोंपें तो विचारता सगळ्यांक तो म्हणटा ह्या मनशाक म्हणपाक तुजी पातकां भोगशिली हें सोंपें ओ त्या मनशाक सांगपाक तुजे सगळी बाज घे आनी घरा वच कितें सोंपें आनी तुका दाखोवपाक की म्हाका पदवी हा पातो भोगसुपाक तो मनशाक सांगता तुजें सगळें बिशाणें घे घरा आनी तो ताच्या फुड्यान सगळे हुजीर तो घेता सगळें आनी चलोंक लागता म्हणटच आमकां कितें म्हणपाक की कोणाची पातकां भोगशिलीं कोणाक आनी कोणाक हें बिशीं म्हणपाक सोंपें पूण तें करून दाखोवपाक भावार्था वरवीं तेन्नाच की आमकां भावार्थ जाय तेच भाशेन आमकां कोणाक भुक्याऱ्याक पयशे दिवपाक आमच्या बोल्सान थोडे 4 पयशे काडून दिवपाक तें सोंपें पूण तिचर बसपाक तांकां सजमणी दिवपाक तुवें जें केलां तांकां धुवपाक तांकां तांचें सगळें जें टॉयलेट काम केलां सगळी वीट केल्या तें क्लीन करपाक तें सोंपें न्हय ताका लागता मोग भितरल्यान मोग लागता देखून खूब वस्तू आमी जे सांगता त्यो सांगपाक इजी पूण ते करपाक खरेंच जाय देवाची कृपा देवाचो मोग देवाची काकूट की आमी आमचें घर सोडून आमी कोणागेर वेतेले हांव ताचे बरें बसतले हांव टायम काडटले हांव ताका सजमणी दितले हांव ताका की जाय देवाचो मोग ना तर बिश्टे म्हणटा तुवें सांगलां तें सारकें म्हणलें यू हिट इट ऑन द हेड बिकॉज म्हणपाक इजी प्रिचींग करपाक इजी पूण तें आमकां दाखोवपाक खरेंच जाय भावार्थ आनी देवाचो मोग आमचे भितर Praise God. Very good, brother.
Yes, Yeah. very कित्या बाय आता होरे सांगता कित्या मिगे जिवितान बाय या देवा म्हणतो हांव हा बाय बट अराउंड 18 इयर्साचे पासून बाय हांवें सगळे कोण येयलो हा जाय जाणांगे गोवाचे मुताचे सगळे हांवें काड बाय म्हाका कोणें आपोवं ना बाय पूण हांव मिगे हुशेन गेलो हा कित्या म्हाका ते देवागे हें सदां कितें जेजुगे एक ते आमगे दयाळ करनी कित्या दुसऱ्या आदार दिवपाचो बाय ह्या सगळ्या तुमकां कित्या सांगता बाय आमकां जाय जाण तूं आतां हाय हितून देवा उतर आमी बावाड दोताय सगळे आमी सिरिसे पासत जाय ते बेगोवणी पासत पूण ही एक न्हू गरजे वस्त आहा बाय कित्या तेंय करूंक जाय आमी कळ्ळें तुका कित्या ते उतरांचे बाबान म्हणटे उतरांनी न्हू पूण करुणूय तिगे आसूंक जाय बाय इतलें आमी सगळ्यां कडेन सो दिस वॉज माय जस्ट एक ल्हानशें तुमकां शेअर केलां बाय बिकॉज हांव न्हू केन्ना उलयन न्हू मुगे सगळे हात चलताय बाय हांव जेन्ना पासून 2 म्हयने ओडोस बीन घरा आसत बाय ओन्ली नॉट फॉर दॅट आनी जाय तुमगे सोशल सर्वीस आसताय पूण हांव ते कोणा दाखोवन दिना बाय and always no people मुगे वाड्या वयले न्हू सदां म्हणटाय वी हॅव टू टेक द एग्जांपल ऑफ मिल्सन म्हूण बाय कित्या तेंगे भुरगे आहाय न्हू बाय आमगे जाय वाड्यार भुरगे आहाय पूण एसो वस्त करपाक कोण येना बाय कोण बोन्ना जाल्यार हें करपा मुता गोवा काडपाक सो जस्ट हांवें मुगे एक हें सांगलां तुमकां बाय हांव आनी सदां जस्ट थिंक चिंतता ह्या दिसांनी आमचे इलेक्शन चलता खूब लोक जो केपेंचो आसा तो कॉल करीत जाल्यार म्हाका म्हणटा मिल्सनान सांगलां मिल्सनान केलां सगळो लोक जो केपेंचो फोन करता तो सदांच ताजें नांव काडटा हांव म्हणटा जेजू खिचर हा जेजू केपें हा मिल्सन हा म्हणून जेजू हा थंयसर Praise God. Jezuk, Praise Jezuk. so beautiful. Praise God, that's Yes. so Thank you, beautiful. Jesus. God bless you. Thank you, God bless Jesus. you. Yeah, thank you. And So ते बाय तुमच्या इसरो ना can one more thing बाय आत मुको कोण उलयता फ्रेंड सर्कल हांव म्हणटा बाय मास्क कान मुको उलया मास्क कान उलयना काय I don't like without with mask. praise Jesus. Praise God. Praise God. Yeah. Hallelujah. Yeah, so this was my testimony, just small one. Just Very yeah, good, thanks brother. for Dev everybody. बरें करूं. Yeah, thanks. Awesome. And येतलो फुडें बीन आनी जाय टेस्टमनी येतली हांव मागीर सांगता तुमकां Praise God. सो आनी टुमोरो हांव बाबा फुडें येता जस्ट कोणाय न्हू मातशें मॅरेज इश्यू आहा सो बाबान सांगला हाल यो म्हणून ताका बाबा फुडें येतलो सो Praise बाब God. इज गुड गुड इन Wow. दिस See, our God is so good. He has chosen you to bear good fruits. Amen. Praise Amen. God. Brother Vincent ती एक पाटी शिकवणी दिलेली about sowing. आमी जेन्ना कोणाकूय दिता आसतना आमकां पयलीं तो हें आमकां खबर नासलेली म्हणजे आमी दिता आसतना आमी दिताले मागीर ती गोडी चिंता आसताली आमी दिवं म्हणून पूण जेन्ना ही वर्ड म्हाका सारकी भितर लागली ते टायमार हे हांवें म्हाजे घोवाक तिकून शेअर केलें आमी म्हटलें म्हाका आयज बरें म्हाका रेवल्युशन मेळ्ळां टू ब्रदर विन्सेंट दॅट आमी दितात पूण कितें आमी दितात ती चिंतात आमी दिवं म्हणून तोहें म्हूण चिंतात कित्याक आमी जेजूचें उतरूच दिवंक ना तेंकां मागीर आतां सान केन्नाय आमी हे भाशेन करतात जाल्यार जेजूचें उत्तर पयलें आनी मागीर दिवंक सोदतात सो जेजूक आर्गां Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Good, ते good. सगळे आणि Jezuk arga. and one more thing भयणीनो भावनो एक सांगता हे विन्सेंट बाबान सांगलेलें एक्चुअली तो फॉल्स प्रॉफेट्सा वयल्यान न्हू तो एक टॉक आहलो तेगेलो तुतून हेंय सांगलो तेणें लायक आम कितें कोताय बाय जशें एक पाट न्हू कोणाकू कितें वस्त दिताय कितें पयशांक गरज आहा कितें दिलें सो मागीर कितें जाता एक पाट पयशे म्हणटर आमी कितें चिंताय देवान तरी आमी व्हडलें काम केलें म्हूण पूण हें ब्रदरान सांगलोलें म्हाका आयज पासून उगड आसा पूण तेण म्हाका एक वत्ती तेण मागीर तेका एक म्हणलोलें ते मनशा तुवें सेकंड टायम थर्ड टायम फोर्थ टायम 4 म्हयने 5 म्हयने एक म्हयन्या तेजे वचून खबर घेयल काय म्हण तेका आनी कितें गरज आहा सो दॅट इज ऑल्सो तेंय एक गरजे आहा कित्याक एक पाटीर म्हणटर आमगे काम जायना बाय तेगे आनीकूय कितें इश्यू आहाय ते न्हू ते या दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट Yes, थिंग God. आनी विन्सेंट बाबान सांगलो तें आयज पासून म्हाका हा बाय आयज पासून Thank you, कोणाकूय Jesus. हेल्प कोता बाय ऑलवेज आस्क सेकंड टायम पासून बाय तुमकां कितें आहा गरज आहा रोखडें म्हाका फोन करून सांगाय आनी हांव मुगे हुशेनूय दिता बाय सो Praise दिस इज द वर्ड्स नो दॅट विन्सेंट बाबा येतलो कित्याक जेजू म्हणटा ते एक आहा न्हू आम फाल मेल म्हणटा जेजू मोड्या मुटोली आनी तुझ ना देंवचार काडले आमी हें केलें तें म्हूण जेजू म्हणटलो तूं मुशोसनी पयस सोराय कित्याक Praise फोटकिऱ्यां सो Yes. दीस विन्सेंट बाब नो ते एक्सप्लेनेशन ते आयज पासून मुगे काळजां काना आहा बाय सो आय नेवर फॉरगेट Praise दॅट God. Hallelujah. आणि Praise that God. is so true, brother. चोय देवान सगळे आमी दुसऱ्या दिताय ते आमकां देवान दिला न्ही ते आमगे न्ही देवान आमकां हेल्थ दिल्या हें दिलां तें दुसऱ्या दिताय आमी पूण आमी तें दिल म्हणटरी आख्खो संवसारा सांगपाक जाय त्या मनशाक कितें दिल तें आमी यू नो तेंय आयकूं येता हो हांवें दिलें Yes. हांवें दिलें हो सगळें हांवें Yes. देव हुंय गेलो Correct. Yeah. देवाकूच correct ना रे Correct. बाय करेक्ट Yes. ऑलवेज तेंच
ऑलवेज हांवें सांगता आतां ब्रात विन्सेंटा बाबा पासून कोण फोन कोताय म्हाकाय फोन कोताय हांवें म्हळ्यार म्हाका देव कोनाकाय डोंट मेक मी गॉड Correct. जस्ट Yes. या तुम जेजूचे पार्ट or whatever I'm telling these are all the teachings of Jesus and you should have the faith in Jesus. Don't make God pause me म्हाका देव कोनाकाय मारिया बाया देव कोनाकाय विन्सेंट बाबा देव कोनाकाय just Right. we are जेजूचे disciples या only आमगे काम तुमकां तुमका आम्ही दिवपाचें फकत आनी instrument. Praise God. आम्ही फकत Instrument. instrument. Yes. yeah Instrument. Thank you, Praise Jesus. God. Instrument. Baba Milson, so Yeah. beautiful. Yeah. देव बरें करू. thank you Awesome. thanks for everyone yeah आमचे काम लोकांक जेजूची ओळख दिवपाक आमचे काम लोकांक जेजूक इंट्रोड्यूस करपाक आमचे काम जेजू सगळे आमकां दिलां तांकां ही सजमणी दिवपाक ना तर कितें जातलें आमी ही सजमणी दिना जाल्यार आमी दीत रायत जाल्यार आमकां बरें दिसता दिवपाक आनी आमकां समजता देव म्हाका बेसावनी बोत्तलो खरें म्हणल्यार जेन्ना हांव दिता आनी ते इंट्रोडक्शन करता आनी तांकां हांव जेजूची ओळख दिता तांकां सांगता आतां म्हाका पळय नाका आतां जेजूक पळय तुका सगळें मेळटलें कित्याक जेजून सगळें घडलां आमचे पासत तूं आतां तुजो संबंद घट कर आमी खरेंच देवाच्या उतरा वरवीं आमचें काम करता खरेंच आमी तें काम जें मोलादीक आहा खरेंच जेजूच्या राजाचें काम आहा तेंच आमी करता तें केल्या उपरांत आमकां आमच्यान म्हणूंक जाता एक दीस जेजू फुडें आसतना जेजू आमकां म्हणटलो वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वंट बरें काम केलें तुवें ना तर बिश्टें आमकां कोणाक जेवण दिलें खाण दिलें घर दिलें पयशे दिले पूण ताका देवाचें उतर दिवंक ना आमी कांयच करूंक ना ताका पूण ताजो अर्थ न्ही की आमी ताका फकत देवाचें उतर दिलें पूण ताका जेवण एका भुक्या मनशाक तुज्या देवाचें उतर दिवंक जाता ना एक बुकेल्याक आतां आफ्रिका म्हणून आमच्या म्हज्या रेग्युलर क्लासीक एक बायल येता आफ्रिकांतल्यान ताची भुरगीं सगळीं भायर पडलीं आमी ती भुरगीं 2 जाणां भायर पडलीं ताची पांय माय भायर पडलीं ताका घर ना आनी ती बायल जी पास्टर आसा ती बेता थंयसर गांवांनी ती आमकां सांगताली आपली इमिजिएटली इन द ग्रुप सगळ्यांनी म्हणलें आमी आदार करता पूण ती बायल आतां कितें करता ती आतां थंयसर बेता ताका देवाचें उतर दिता पूण एका भिकाऱ्याक जे जेवण ना खाण ना पांय माय ना तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता तांकां पयलें ताचें पोट भरूंक जाय तांकां तो मोग दिवंक जाय ती आतां कोण पांय माय आसूंक जाय तांकां जेन्ना तें दिल्या उपरांत आतां देवाची उतराची सजमण येयली आतां ताका समजता देव इतलो मोगाळ म्हणून तेन्नाच की आमच्यान खरेंच हें शेवटतमान करूंक जाता खरेंच ही बरी खबर दिवंक जाता कित्याक त्या उतरा वरवीं आतां आमच्यान जेजूचो मोग तांकां दिवंक जाता जेजूची ओळख करूंक दिवंक जाता जेजू एक बरो देव म्हणून आमी फकत इन्स्ट्रुमेंट म्हणून तांकां तें इंट्रोडक्शन केल्या उपरांत आतां तांचो संबंद जेजूशी घट जाल्या उपरांत आतां आमी खरेंच जेजूचे शीस म्हणून आमच्यान म्हणूंक जाता वय की ना Amen. Amen. Praise God. That is the fundamental. ना तर आमी कितें गोवायकी दिली पळय भाव भयण हांव म्हणना गोवायकी आमी दिवंक नाका आमी कितें केलें आमचें कितें जॉब मेळलो कोणाक पेकोणी मेळली दॅट इज व्हेरी गुड जाय आमकां असल्यो पेकोणी जाय आमकां असल्यो गोवायकी पूण आमची पेकोणी आमकां मेळल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांक बरो लायफ पार्टनर मेळल्या उपरांत तांकां गालफान मेळल्या उपरांत बोटीर काम मेळल्या उपरांत ताजे उपरांत कितें आतां देवाच्या उतरा वरवीं आमचो संबंद घट जाला काय आतां आमी जेजूक बरे भाशेन वळखता काय आतां जे आमच्या जिवितांत घडलां तें आमी दुसऱ्यांक सांगता काय तांकां ही जेजूची ओळख दिता काय हेच जावन आसा आमची गोवायकी कित्याक जेजूचें राज फुडें वचूंक जाय जेजूचें राज फुडें जातलें केन्ना जेन्ना तांकां हे धर्म सोडून तांकां आतां ओळख मेळटली तांचो संबंद घट जातलो दॅट रिलेशन वील बिकम स्ट्रॉंग फकत देवाच्या उतरा वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं Amen. आणि ब्रदर काय बरें न्ही मिल्सन म्हणटा तुगेलें उतर आयकिलें वॉट एवर यू शेड तुवें उतर दिलें तें ताणें तें ग्रास्प केलें आनी तें घेवन ओगो रावलो ना ताणें वचून तें सगळ्यांक दिलें आयकाय सेम विथ जोय तशें करता रॉकी तशें करता यू नो एंड इट इज सो नायस टू हियर इट्स सो ब्युटिफुल Praise God. Awesome. Praise God. Thank you, Jesus. All right. So, ani kon ha? Rocky, tu yahan to ir kadalo, baba. Rocky? Boy, sister. Okay. 4 वर्सां पयलीं
होली स्पिरिट म्हाका रिमाइंड करता दीदी बरें आपण तुजें सगळें काम केलां तें कितें जालें पयलीं काय म्हण Praise सो God. आतां हांव 4 वर्स पयलीं म्हाका बोटी सो घात धाडलो जॉयनींग आसा ना पूण तेच पयलीं म्हगे कॉन्ट्रॅक्टा खबर आसा आतां हांव ते गारेज न्ही पयले फाटले हांव बोटीर आसतना एक भुरगो गोंयचो जॉयन जालो बोटीर आनी तो हिंदू आनी तेणें गोंयांत काम केलें तें फकत तो हायली क्वॉलिफायड आनी तें रिसेप्शनिस्ट म्हूण काम केलें आनी तो बोटीर येता तो हावजकीपिंगा पडो आनी तो पडटा आसा वर्स्ट सेक्शना तो पडो सारकें वर्स्ट सेक्शन आनी हांव तें कळना तो Praise God. Jezuk Arga. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hello, Baba, Rocky. या हा मातशें बंद जाल तूं. हांवें सांगलें ताका तो तुका तें पयलें दिसतलें हांव तुका हेल्प कोत्ता न्हू तूं भिनाका तूं कांय को हांव तुका हेल्प कोत्ता तूं राव तूं घार वचनाका आनी हांवें ताका कितें सांगलें तो तूं रिसेप्शनाक काम केलें मरे बोटीर येयलें म्हणटी डायरेक्ट पोस्ट मेळना सो तूं आतां हावजकीपिंगा पड म्हणटी तुवें म्हळें कोणाको हावजकीपिंगा मॅनेजराको बी उलोय आनी ताका सांग आपूण क्रॉस ट्रेनींग करपाक पडटा सो तूं दुसऱ्या डिपार्टमेंटान जाय तर ताका एशें कोन्न आयडिया दिली आनी तेगे तो आख्खे कॉन्ट्रॅक्ट हांवें ताका हेल्प केलें आनी तो बरो हॅप्पी जालो आनी हांव देंवलो म्हणजे फाटल्यान तो रोखडो 1 म्हयन्यान तो देंवलो सो तो म्हाका गोंय मेळ्ळो खूंय मेळ्ळ्यार जाप बी करपा लागलो सो तो कितें म्हणूं लागलो आमी दोगो एकू बोटीच या रिक्वेस्ट करून सो हांवें रिक्वेस्ट केली पूण जावना हांव सेपरेट पडो आनी तो सेपरेट बोटीचेर पडो आनी तो ते पळय ते बोटीचेर ताका तेणें हावजकीपिंगा एक सुपरवायझराक सांगलें आपूण रिसेप्शनाक काम कोत्तालो आनी आपल्याक क्रॉस ट्रेनींग करपा बी जाय म्हूण सो तेणें ताका एलावड केलो आनी तेणें क्रॉस ट्रेनींग बी केलें सो तेच कॉन्ट्रॅक्टाक ताका रिसेप्शनाचेर चान्स पडलो सो म्हाका कांय खबर ना तो भुरगो म्हाका आनी 2-3 कॉन्ट्रॅक्टान मेळ्ळ्यार तो रिसेप्शनाचेर आहा काम कोत्ता ऑलरेडी आनी तो म्हाका खूंय मेळ्ळ्यार जाप बी कोत्ता आनी तो बरो गरीब भुरगो आनी हांव मातशें हाय पोस्टाचें आमच्या मातशें प्रमोशनाचें सो ताका पयशां गरज बी आहल्यार तो मनीस बरो येतालो सदां मागोंक सो हांव ताका कितें सांगतालो हांव तुका दितां पूण तुवें उगडासान म्हाका दिवपा जाय हांव तुका मागपा ना म्हूण मागल्यार मागीर एशें कोन्न रिलेशन पिड्यार जाता म्हूण सो हांव ताका एवरी टायम पयशे मागोन तेन्ना दितालो घात धाडपा ताका प्रॉब्लेम बी आहलोलें जायतें सो ताका दिलें आनी तो आनी थोड्या दिसान तो मॅनेजर जालो आतां क्रू मॅनेजर म्हूण जालो रिसेप्शनासून आनी आतां 4 वर्सां फाटीं म्हगे टेस्टिमनी हांवें बोटी जॉयन जावपाक गेलो जॉयन जावपाक गेलो खंय सो आमी बोटी जॉयन जाता सो टर्मिनलान आमगे सोगले डॉक्युमेंट चॅक कोताय बोटीर भितर घेचनी पयलें सो हो भुरगो थिंग आहा तो एसिस्टंट म्हूण आनी क्रू मॅनेजर म्हूण आहा ती ब्रिटीश सो सोगले भितर गेले आनी म्हगे एक डॉक्युमेंट हांवें व्हरोंकू ना घारा सोडून गेलो म्हाका उगडास पसना आनी ते दीस जॉयनींग जाता दिसा आमगे सॅटर्डे आहलोली आनी आमगे सॅटर्डे ऑफीस बंद आसता बॉम्बे ऑफीस सो म्हाका तेमी घात धाडपा प्लॅन केलो आनी घात धाडो म्हाका ऑलरेडी आनी घात धाडटा कितें सांगिल्लें तुका आतां नॅक्स्ट जॉयनींग केदो येता ती खबर ना बट तुवें वचपा आनी येवपाची टिकेट तुवें भरूंक पडटा म्हूण £1,400 आनी हांव जाण न्हू ते पयलीं भुरगे जायते गेले आनी तांकां एशें कोन्न पयशे बी भरूंक पडले हांवें सांगलें ओके आनी हांव गेलो घार पावलो आनी ऑफिसाक रिपोर्ट केलो हांव घार येयला अशें जालें ती म्हणलाली कांय भिनाका तुगे अनपॅक बी कांय कोन्नाका म्हूण विदीन 7 डेजान म्हाका तेमी कॉल धाडलें आनी हांव पोत्तून गेलो बोटीर गेलो आनी भितर घेता आसतना तेमी सांगलें सो यू हॅव टू पे 1,400 म्हूण हांवें सांगलें ओके आनी तोच भुरगो आहा तो भुरगो आनी ती क्रू मॅनेजर आहा आनी जालो आनी तेमी कितें सांगलें ते एकू पाटीन तुगे कार्ड जावपा न्हय एवरी मंथ हाफ सॅलरी दिल्यार तुगे कार्ड जाता म्हूण जालें 7 दीस जाले 8 दीस जाले ते भुरगे विचारताय मुकोडे कोण पयलो असोन येयलो ते आरे तुगे कितू कार्ड केलें आपल्यागे उमके कार्ड केलें हांवें सांगलें म्हगे आजून म्हयनो जालो ना न्ही काय म्हूण चोया म्हूण सॅलरी कितें 1 म्हयनो जालो 2 म्हयनो जालो ती म्हगे पयशे कार्ड जाय न्ही Praise God. पयशे कार्ड जायना म्हणटा ही म्हाका क्रू मॅनेजर आहा ती ब्रिटीश ती म्हाका 5-7 असो आसो थयता जा हांव ते केन्ना मेळना फर्स्ट टायम आनी ती म्हणटा आय वील नेवर फॉरगेट यू म्हूण म्हगे हातांतल्यान तूं पयलो क्रू घार गेलो म्हूण अशें कोन्न ती म्हाका सांगता
सो आनी हो तेगे एसिस्टंट कितें येता कितें रिपोर्ट येता तें एसिस्टंट आहा तेणें तेका ते सांगो पडटा. सो 4 म्हयने जाले 5 म्हयने जाले पयशे काड जायनाय. मागीर हो भुरगो म्हणजे बरयलो रॉकी चोय तुका देव बरो आहा म्हणो लागलो तुगे पयशे काड जाल न्हय आनी तूं म्हण जाल न्हय म्हूण दुसऱ्यांक सांगना त्या भुरग्यांक हिंगा आहाय कितल्या भुरगे तेंगे काड जाले म्हूण. सो ते आतां हे भुरग्या हांवें चो बोर बी गायलो म्हूण सो तेणें म्हाका बोर दाखयलें नाजाल्यार तेज्यान सांगलो तेका खबर आहलें मगे पयशे काड जाय म्हूण ते मॅनेजराक सांगपा जातालें पयशे काड जाल न्हय म्हूण. टील टुडे ते £1,400 म्हणटाय ते मगे काड जाल न्हय केन्ना. सो ते मगे Wow. Praise God. Jezuk arga. Jezuk arga. Thank you, Jesus. चल रिकॅप करूया न्ही आतां ब्रदर. Yes. Recap करूया. Wait. ऑलराइट बाबा रेश्मा. जेजूक आर्गा. गेल्ल्या बुधवारा दिसाचो शिकवणीचो विशय आसलो जैतिवंत जिवीत कशी आमी जिवंक जाय. भाव विन्संटान आमकां देवाची शिकवण दिवपाक सुरू केली. म्हूण भयण मारियान फाटल्या बुधवारा दीस आमकां मोगा विशीं आमकां शिकयलें आनी कसो आमी देवाचो मोग आमच्या जिवितान आपणायलो. उपरांत ताणें देवाचें उतर घेतलें. गालेस्कारांक 5वो आविस्वोर बोर्ड 6 Galatians chapter 5 verse 6 ते अशें सांगता. जेजू क्रिस्ताच्या एकठारांत आसलेल्यांक ताणें सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच प्रिती मोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो बावाट. ह्या देवाच्या उतराची ताणें समजणी दिली. जेजू क्रिस्ताच्या एकठारांत आसलेल्यांक ताणें सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना हाची समजणी दिवंक ताणें सांगलें. जे इस्रायेलाचे दादले आसले ताणें ते नेम कायदे प्रमाणे अकॉर्डिंग टू लॉ सर्कमसिजन वो सुनोत करची पडटालें. जेन्ना ताणें सुनोत केली ते कोरारान वो कव्हर्नंट भितोर सरताले. आमी भायल्यान दोबाजो करता वो करिना ते देवाक मानवना वो म्हत्वाचें न्हय पूण तो म्हणटा प्रिती मोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो बावाट. म्हणजे आमचो बावाट काम करपाक जाय जाल्यार आमी मोगान चलूंक जाय. जो कोण मोगान चलना ताचो बावाट केन्नाच चलचो ना. इंग्लीश भाशेन म्हणटा faith works through love. Faith will always work through love. Amen. हेच Amen. पावलो गालेस्कारांक सांगता. जे आमी भायल्यान करता जशें जाणीं बावतिस्म घेतला वो सुनोत केल्या वो आमी दिमी घातल्या वो मागणी केला वो देवोसांव केला ते देवाक मानवना पूण ताका जाय आमचो बावाट. कित्याक हेब्रेवाचें पुस्तक म्हणटा 11व्या स्वरान 6व्या वरून Hebrews chapter 11 verse 6 बावाटा विरेत कोणाच्यानूच देवाक कशेंच मानोंक जायना. कित्याक देवाशी वेतेल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक जतनायेन सोदलेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण बावाट दवरूंक जाय. हाची समजणी अशें दिली. देवा फुडें आमकां कसलोच फायदो देवा सवे आमचो समून गोट करूंक जाय जाल्यार आमकां जाय बावाट. आमकां बावाट ना जाल्यार आमच्यान देवा कडच्यान कांयच आपणावंक जायना. इंग्लीश भाशेन म्हणटा we cannot receive anything from God without faith. Praise God. उतर आमकां सांगता बावाटा विरेत कोणाच्यानूच देवाक कशेंच मानोंक जायना. आमी शिकल्यान बावाट म्हणजे कितें, देवाचो मोग म्हणजे कितें, पूण आमी देवाचो मोग आनी जो बावाट आसा तो केन्ना आपणायला. मोग ना जाल्यार आमचो बावाट
चलचो ना आनी बावाट ना जाल्यार आमकां देवा कडसून कांयच मेळचें ना, कित्याक बावाटा विरेत आमी कितें करीत देव आमचें मानून घेवंक तयार आसचो ना. बावाट गरजेचो ताच्या उतराचेर बावान आमकां दोन एकल्याक विचार केलो, तर हो बावाट आनी हो मोग केन्ना आमी आपणायला काय म्हूण हाचो जबाब आमकां दिलो जेन्ना आमी एक नवी रोसना जाल्यान. आनी आमकां सांत पावलू सांगता कोरींतकाराची दुसरी चिठीन 5वो आवेसवर 17 वडील 2 Corinthians chapter 5 verse 17. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रोसना. पोरणे तें गेले आतां सगळेंच नवें. आतां आमी आरशान पळयल्यार आमी नवी रोसनान दिसची नात. आमकां सारकें पळोवंक जाय जाल्यार आरशाची गरज, पूण आमी आरशान पळयत जाल्यार जेजू सारकीं जातांव ना. आमच्या मनान आमी जेजू सारकीं जाल्यान ना. तर कशी आमी नवी रोसना जाल्यान? आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. आमच्या आत्म्यान थ्रू आवर स्पिरिट आमी जेजू सारकीं जाल्यान. जेन्ना आमी क्रिस्ताक एकवटल्याव आनी क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला. Praise God. जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जातोच सगळें देवाचें, सगळें जेजूचें, सगळें पवित्र आत्म्याचें, सगळें तें देवाचें तें आमचे भितर आयलां. देवाचो बावाट, देवाचो मोग, देवाचें पासेंस आमचे भितर आयलां. सांत पावलो रोमकाराचे 12वी चिठीन 3 वडील म्हणटा, कारण फावो ताचे परस अदीक तुमचे विशीं चिंतिनाकात, पूण देवान मापून दिल्ल्या बावाटा प्रमाणे सोण एकल्यान मर्यादीन आपलें मोल करचें म्हूण म्हाका देवान मुख्या दिल्ले दयाले उद्देशी तुमकां सोण एकल्याक सांगता. ज्या दिसा आमी जेजूक एकवटल्याव तेन्ना आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला. आमचे भितर पवित्र आत्मो आयला. सांत पावलू आमकां एफेसकारांक पयल्या आवेसवरान 13वे वडील Ephesians chapter 1 verse 13 सांगता, क्रिस्ताच्या एकवटान आतां तुमी भितर सरल्यान, कित्याक तुमी स्वताचो संदेश आयकला, सोडवणेची बरी खबर बावाट धरून मानून घेतला. तुमी आपली म्हूण दाखोवच्या देवान तुमचेर शिक्को मारला. बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. म्हणजे जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आसाव, आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला आनी त्या पवित्र आत्म्यान शिक्को मारला म्हूण आमच्या आत्म्यान केन्नाच पातळ करूंक जायना. Amen. आमी Amen. Praise God. Praise God. आमी कितले पावटी चिंतान आतां जेजू म्हजे सोवे आसा, पवित्र आत्मो म्हजे सोवे आसा आनी हांवें पातळ केला, तो देव म्हजेर आड येतलो, वो देव म्हाका कितें वायट करतलो, वो देव म्हाका खास लायतलो. आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना देखून आमी चिंताव देव आमकां खास लायतलो म्हूण. ज्या दिसा आमी जेजूक एकवटली त्या दिसा आमचे भितर पवित्र आत्मो आयलो आनी पवित्र आत्म्यान आमचेर शिक्को मारलो. पवित्र आत्म्यान शिक्को मारलो आमच्या आत्म्याचेर आनी तो आत्मो सारको सील जालो. आतां त्या आत्म्यान कसलेंच पातळ करूंक जायना. आमच्या आत्म्यान कसलेंच पातळ करूंक जायना देखून आमचें जें चिंतप आसा तें पातकाचें चिंतप आसूंक फावना. आमचें चिंतप सदांच
देवाचे चिंतप आसूंक जाय. We should be God conscious and we should never ever be sin conscious. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. ज्या दिसा आम्ही जेजूच्या एकवटान आयली तेन्ना जेजून जे आमचे पासत भोगले कुर्सार ताणे आपले रगत वारोयले. ताणे आमची सगळी पातकां काल आयज फाल्यां जी पातकां आमी आदारली वो आदारपाची आसाव ती भोगली. 2 वर्सां पयलीं जेजू आमचे पासत कुर्सार मेलो. आमी जल्मली तेन्ना वो पातक आदारलें गाय, पूण ताणे पयलींच सगळे पातकां आपल्याचेर घेतली. ही शिकवण वो बरी खबर आमकां कोण दिना. म्हणटात तुवें जर पातक आदारला तर कुंसार कर, ना तर इफेर्नांत वेतलोय. इफेर्नांत वचोनाय तर पुर्गोतोरींत वेतलोय, कित्याक तुका कास भोगूंक जाय. आतां आमच्या आत्म्यान पातक करूंक जायना म्हूण आनी पामी पातक केलें जाल्यार देव आमचेर आड येतलो ना. देव आमचेर आड वेचना. सोरी पवित्र आत्म्यान आमच्या आत्म्याचेर शिक्को मारून आसा आनी आमच्या आत्म्यान पातक करूंक जायना पूण आमच्या मनान पातक करूंक जाता. आमचे कुडीन पातक करूंक जाता. जेन्ना आमी आमच्या कुडीन आनी मनान पातक करता तेन्ना आमी सैतानाक आमच्या जिवितान आमंत्रण दिता. कोणाक जाय आमच्या जिवितान सैतानाक आमंत्रण दिवपाक? सैतान येता फकत मारपाक, नश्ट करूंक, त्रास दिवपाक. देवाचे उतर आमकां सांगता जोवाच्या शुभ वर्तमानाक आवेस्फोट दा, वड दा. Gospel of John, chapter 10, verse 10. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयला तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयला. आमी आमच्या मनान आनी कुडीन पातक करता पूण आमच्या आत्म्यान आमी जेजू सारकी जाल्यार तर आमी कितें करूंक जाय? आमी आमच्या मनाची नवसरणी करूंक जाय. आमी आमच्या मनाची नवसरणी करिना जाल्यार आनी फकत कुंसार केला म्हूण सायबा बोगोस म्हाका हांवें पातक आदारला. देव म्हणटा हांवें तुका बक्षिला, तूं फकत म्हज्या पुताच्या उतराचेर चोत्राय दवर. ताच्या उतर घे, ताचेर नियाळ कर, मनाची नवसरणी कर आनी एक जैतिवंत जिवीत जिये. आमकां ही समजणी मेळत जाल्यार आमच्या जिवीत सारकें बदलतलें. भाव मिल्सनान आमकां सांगलें कोविड-19 वयर ताणें आयकल्लें टीव्हीचेर, रेडिओचेर इतले लोकांक त्रास जाल्यार, इतलो लोक मेला, पूण तो ताचेर लक्ष दिना. तो फकत जेजूच्या उतराचेर चोत्राय दवरता. देवाचे उतर म्हणटा आमच्या बरोबर आज बोडवे धाडल्यात आनी आज बोडवे आसात म्हूण ते आमचे आदाराक येतले ना. पूण जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करतल्यांव आनी देवाचें उतर उलयतल्यांव तेन्ना ते आमच्या आदाराक येतले. हो मनीस म्हणटा टीव्ही म्हणटा, रेडिओ म्हणटा इतलो लोक मरता हे आमी म्हणटा जाल्यार देंवचार येतलो आनी जे आमी मागता ते मागतलो आनी सगळे नश्ट करून उडयतलो. आमी एक नवी रोसनाक जाल्यार आनी देवाच्या मोगांत आसा. देवाचो मोग, देवाचो बावाड सगळे आमचे भितर आमच्या आत्म्यात आसा तर आमी फकत आमच्या मनाची नवसरणी करूंक जाय. सांत पावलो रोमकारांक म्हणटा 10व्या अवेस्फोरान 2 वडी, हे आतांचे संवसाराचे नेमा प्रमाणे तुमी चलू नाकात, पूण जशें देवान तुमचे मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी.
अशें देवाची कुशीक कोण दी कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात. देवा कितें मानता. हिब्रूची चीट 11 वर्ड 6 हिब्रू chapter 11 verse 6 म्हणटा जो बावाटान चलता तोच देवाक मानता. देव आमच्या आत्म्यान पळयता, तो आमच्या मनान कुडीन पळयना आनी तो आमकां आपली धुवो आनी पूत म्हूण घेता. क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आवड लागता कित्याक आमी समजता आमी जेजूच्या एकवटान आसा आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. देवाचो बावाट देवाचो मोग आमचे भितर आसा आनी भायल्यान आमचे जिवीत सार आसा कांयच बरें जायना, कसलोच फायदो जायना. सांत पावलो आमकां एक उपाय वो कोळीत करता. जे कितें तुजे भितर आसा ते तुका तुज्या जिवितान वो जैतिवंत जिवीत जाय जाल्यार ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. आमी ह्या संवसारान आसा आमच्यान म्हणूंक जायना तूं उलय नाका, पूण आमची पाय माय उलयतली, घोव उलयतलो, बायल उलयतली, आमची भुरगीं उलयतली, शेजारी उलयतली. आमी तांचें उतर आयकता व देवाचें उतर आयकता. आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा आनी आमी पवित्र आत्म्या बरोबर आसा तेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतल्यान आनी आमच्या मनाची नवसरणी करिना जायत जाल्यार ते आतांचे संवसाराचे नेमा प्रमाणे चलत जाल्यार जी आमच्या भितर शक्ती आसा ताचो कसलोच फायदो आमकां मेळचो ना. आमच्या जिवितान भाव विन्सेंटान म्हणलें तो समजतालो की मिसांत वांटो घेतलो, मागणें केलें, दुसऱ्यांक पयशे दिले, बरें केलें म्हूण देव म्हजेर एकदम खुशाल आसा. देव म्हाका बेसावांनी भरतलो. उपरांत ताका समजणी मेळ्ळी म्हाका कांय करपाची गरज ना, फकत बावाट दवरपाचो जेजूचेर आनी जेजून बऱ्या केल्ल्या ताचेर आनी म्हज्या मनाची नवसरणी करपाक. म्हज्या मनाची नवसरणी करूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. एफेसकारांक पयल्या अवेस्परान 13वे वडीन एफिशियन्स chapter 1 verse 13 आमकां सांगता ज्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जाला पवित्र आत्म्यान आमच्या आत्म्याक शिकपो मारला. आतां तो आमच्या आत्म्याक पातो करूंक दिना आनी तो आमकां आदार दिता आमच्या मनाची नवसरणी करूंक. सो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा तो सासणाक आसतलो आनी आमी जेजू बरोबर आसतलीं. आमी जेजूच्या एकवटान आनी देवाच्या उतरान ना जाल्यार आमचे भितर पवित्र आत्मो आसचो ना आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले आनी मनाची नवसरणी करची ना. आमकां ह्या संवसारान जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार रोमकाराची चिटीन 12 अवेस्परान वोट 2 आमकां सांगता हे आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलूं नाकात, पूण मनाची नवसरणी करूंक जाय. मनाची नवसरणी करपाचें एक दिसाचें काम न्हय, फकत आयताराचें न्हय, जेन्ना आमी बुधवाराच्या जमातीक येतात तेन्नाच न्हय. एक एक घडी आमी आमच्या मनाची नवसरणी करूंक गरजेचें कित्याक हो देवचार ताण्यो हाडटा आमच्या जिवितान. त्यो सातांकूय येताय, वायट लोकांकूय येता आनी बऱ्या लोकांकूय येता. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा तो आमकां मोगान सांगता आमच्या मनाची नवसरणी कर. जेजून तुजे पासत रगत वारयलें, जेजून सगळीं तुजी पातकां घेतलीं, तूं तुज्या पातकांची चोत्राय धरी नाका. समजुया पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका म्हणलें हें पातक करूं नाका आनी हांवें तें पातक आदारलें. तो देव म्हजेर आड वेतलो वो देव म्हाका कास लायतलो केन्नाच ना. म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. आतां देव केन्नाच कास हाडचो ना, पूण हांव पातक करता आनी देंवचाराक म्हणटा यो म्हज्या जिवितान पाट घाल.
आमकां ही समजणी मेवतोच कोणाक पातो करूंक जाय. आमी जेजूच्या मोगांत आसा. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. तो आमकां असले वाटेर व्हरतलो आमच्या मनाची नवसोडणी जातली आनी आमी पातो करूंक फुडें सरचे ना. आमच्या मनाची नवसोडणी करूंक जे वायट आसा आमच्या मनान जिवितान ते भायर काडटले आनी जैतिवंत जिवीत जिवन ही बरी खबर दुसऱ्यांक दितले. जोवाची पयली चीट पयलो अवेस्पर वोट 4. 1 John chapter 1 verse 4 आमकां सांगता, तुम्ही सुपुल्या भुरग्यानो, देवाची आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्यानाचेर तुम्ही जोईत वेला, कारण जो तुमचे सवय आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. आमी आमच्या मनाची नवसोडणी करतल्या आनी आमी जाणव आमच्या सवयेन जो पवित्र आत्मो आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. तर आमी कोणाक भियेतल्या? खंयच्या व्हायरसाक आमी भियेतल्या? कित्याक जो आमची सवय आसा तो पवित्र आत्मो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. देवाचे उतर घे आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल आनी ह्या देवाचे उतर तुज्या दिसपटी जिवितान पाळटाय तेन्ना तूं जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक गवायकी दितलो. जे हांवें केलां तें दुसऱ्यांनी करूंक जाता, कित्याक देव केन्नाच अंतर करिना. तो सगळ्यांक एक सारको पळयता. तो फकत आमच्या आत्म्याक पळयता. थोडो लोक चड नवसोडणी करता, चड वावर करता, देवाचे उतर करता, तर तांचो चड मोग करता ना. देव सगळ्यांचो एक सारको मोग करता. म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. ज्या दिसा हांव जेजू सारको जाला म्हज्या आत्म्यान त्या दिसा हांव म्हजें जिवीत जेजूक भेटयता. ताच्या राजा खातीर वावुरता. ताचें राज फुडें व्हरूंक हांव वावुरता, कित्याक ताणें आपलें रगत म्हजे पासत वारयलें आनी म्हाका ताचे पूत वो धुवो केल्यात म्हूण. आतां म्हजी चोत्राय ह्या संवसाराचेर वचना आनी हांव आतां देवाची बरी खबर दिवंक वावुरता. आमी सगळ्यांनी देवाचो मोग आपणायला. आमकां सगळ्यांक देवाची समजणी मेवल्या. आमी देवाचें उतर घेवंक जाय आनी मनाची नवसोडणी करूंक जाय. जें देवाचें उतर आमकां सांगता तें आमी पाळटा तेन्ना तें देवाचें उतर म्हणटा तें आमचे जिवितान घडून येतलें, कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विस्वासी. आमी कोणाक सांगलें हांव 10 वरां मेवतलो म्हूण, पूण हांव पावता 10:30 वरांचेर आनी म्हणटा म्हाका बोगोस ट्रॅफिक लागून उशीर जालो, हें आनी तें जालें म्हूण हांव निमितां दिता. जेन्ना देव म्हणटा 10 वरांचेर, देव 10 वरांचेर आसतलो, कित्याक तो आपल्या उतराक सदांच विस्वासी. आमेन, 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 आमेन. बुधवाराक दिसाक आयकूंक येता. आयज तान फुडल्या बुधवाराक आमी आमच्या मनान दवरुया, हें आयज आमी करतल्या हें उतर पाळटल्या म्हूण. उतर पाळटल्या म्हूण सगळेंच बरें जावचें ना. देंवचार येतलो, दुसरी आमचेर आड येतली, पूण जेन्ना आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर आसा ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां घटाय दितलो आनी पवित्र आत्मो देवाचें उतर आयकून विस्वासी देवाचें उतर सदांच आमच्या जिवितान पाळून येतलें. आतां आमी दर बुधवारा दीस येतल्या आनी आमची गवायकी दितल्या. देवान आमचे सवय कितें बरेपण केलां तें. आमची गवायकी आयकून कितल्या भावा भयणांचो भावार्थ वाडटा आनी तांकां हेंच जैतिवंत जिवीत जिवंक आदार मेळटा. आमची गवायकी दिवन आमी देवाचें उतर परगट्टा. जें जेजून सांगलां तें आमी करूंक पावता. आमी आमची गवायकी दिता, देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिकयता आनी जेन्ना भयण मारिया आमकां सांगता रिकेप कर, मागणें कर, आमी उमेदीन करता, कित्याक म्हजो आत्मो जेजूच्या मोगान पडला. दुसरो कितें म्हणटलो ताचेर उतराय नाका, फकत आमच्या जेजूचेर उतराय करता, ताची मोहिमा करता, ताची वाखाणी करता आनी देवाचें राज फुडें व्हरूंक आमी वावुरता.
Amen. 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 Praise Amen. God. Amen. Wow, Reshma, wow. Awesome. Praise Jesus. माझ्या बहिणी रेश्मा हांव तुका एक सांगू सोदता. हांवें वो टॉक दिल्लो लास्ट टाइम हांवूच नको हांवें उलयलो बट तूं जेन्ना आतां वो जो ही शिकवण तुवें रिकॅप केली ही आतां म्हजी शिकवण न्हय ही कोणाची शिकवण न्हय ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची शिकवण तुका सजमणी मेळोन तुवें ती दिली ती आतां नाव इट इज बिकम युअर टॉक तुजो जाला आतां कित्याक तुका ती शिकवण मेळ्ळी तुवें ती शिकवण आपणायली आनी तुवें ती शिकवण तुजी केली म्हणून कित्याक पवित्र आत्म्यान तुका शिकयलें तुवें ती एक्सप्लेन केली वय इतली क्लियर एक्सप्लेन केली की हांव आतां फकत आयकतां हांव समजना की हो म्हजो टॉक तो आतां हांव हो टॉक हांव फर्स्ट टायम आयकतां म्हणून हय जाणो हांव कितें तें पूण हो तुवें टॉक आतां असो दिलो ही शिकवणूय दिली की आतां पवित्र आत्म्यान तुका दिली ती हांवें दिवंक ना तुका आतां पवित्र आत्म्यान दिली ही शिकवण तुवें तुजी केली आनी आतां आमकां सगळ्यांक हो रिकॅप दिलो प्रेज गॉड प्रेज गॉड Well done, Reshma. Praise Beautiful. God. Praise God. आणि या 3 बुधवारा हांव पळयता या 3 बुधवारा या तीनूय बुधवारा आमचे सिस्टर फियोनान कॉमेंट्स केले तेज्या उपरांत आमचे सिस्टर फातिमान कॉमेंट्स केले आणि तेज्या उपरांत आयज आमच्या सिस्टर रेशमान केले आणि हांव पळयता या 3 बुधवारा दीस आमच्या भयणीने जो रिकॅप केलो असो रिकॅप केलो की खरेंच ही सजमणी वय दिली की रिकॅप आयकतना ही टीचिंग आपणाची केली म्हणजे फकत कॉपी करूंक ना पूण सामकी एक्सप्लेन कशी केली की आतां म्हाका सजमणी मेळ्ळी आनी तोय हांवें तो रिकॅप दिलो थँक्यू सो मच जेजूक आर्गां आनी देव बरें करूं तुका सिस्टर रेशमा थँक्यू सो मच Reshma. प्रेज गॉड प्रेज गॉड आणि प्रेज गॉड तो पवित्र आत्मा ब्रदर बरो करून 100% the clarity the way जे तिने एक्सप्लेन केलें बिश्टें अहें करूंक ना पूण सारकी सजमणी सामको ज्यूस काडलो तो सगळ्या टॉकाचो आनी काय बरे भाशेन एक्सप्लेन केलें तें प्रेज गॉड ब्युटिफुल the word was just flowing. उतर बरें वावताले. Praise God. All right, over to you, my dear brother. Praise God. तर भाव भयणीनो आमी आयकलां आयज की जे आमच्या भयणीन रेशमान सांगलां जे आमी लास्ट टाइम शिकल्या की आतां आमी जेजूची जाल्या आमी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला पवित्र आत्मो आमचे भितर येयला आनी आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान फकत एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता कित्याक पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले आमी जे करूंक जाय तें दिमी घाल उबे राव जे आमी बाय हार्ट केलां पॅरटा भाशेन बडा 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 आमी तें करतले दोतोरीन शिकलां तें सगळें बरे भाशेन करतले बरे भाशेन कांतार करतले बरें बँड वाजयतले फुगोट्यो मारतले सगळें सारकें जातलें दिसपाक सारकें बरें दिसतलें पूण खरें म्हणल्यार आमचो संबंद जेजूशी केन्नाच आसचो ना कित्याक पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान आमचो संबंद जेजूशी घट करूंक जाता म्हणजे पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत आमच्यान जिवंक जायना विदाउट द होली स्पिरीट यू कॅनॉट लिव द क्रिस्टियन लायफ पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना हे व्हडल्या लेटरान बरय सदां तुमी तुमच्या मनान हाडात पवित्र आत्म्या सदां आमी पवित्र आत्म्या कडेन उलोवंक जाय कित्याक जेजू हा स्वर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक पण ताणें पवित्र आत्मो धाडला आनी एफेसकारांक 1:20 कितें म्हणटा आतां पवित्र आत्म्यान आमच्या आत्म्यार शिक्को मारला म्हणजे आमचो आत्मो केन्नाच पातो करचो ना आमी आतां देवाची भुरगीं जाली देव आमकां जेजूच्या रक्ता वरवीं पळयता आनी फकत तेज्या उपरांत पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा म्हणून पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता आमच्या मनाची नडसणणी करपाक हे जे उतर आमचे भितर आसा ते उतरा वरवीं ते उतर जे आमी शिकता ते पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता आमच्या मनाची नडसणणी करपाक आमच्या मनाची नडसणणी जाली आमचें जिवीत एकदम क्रिस्ती जिवीत जालें खरेंच पवित्र आत्म्या उदेशी जालें आनी सगळे देवाचें आमकां फावो जावंकूच जाय जालें म्हणून
आम्ही आता देवाक आर्गां आनी म्हाकांनी दिता। आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही बरी खबर आमकां सजमणी मेवता, हे जावन आसा शेवटतमान। दिस इज द गॉस्पल, दिस इज द गुड न्यूज। कित्याक गुड न्यूज म्हणल्यार आमी सजमता हे जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे शेवटतमान, आमी वाचता इगोर्जेक, हे दिस इज द गॉस्पल ऑफ द लॉर्ड। पूण गॉस्पल म्हणजे कितें? गॉस्पल म्हणजे देवान सगळें केलां, देवान सगळें आमचें तारण केलां, देवान आमच्या ताच्या रक्ता वरवीं, जेजून आपल्या रक्ता वरवीं आमचें तारण केलां, आमकां ती सुटका दिल्या, आमकां देवाची भुरगीं केल्या। म्हणटच आमकां आतां कितें करूंक जाय? आमकां फकत कांय ना करपाचें, आमचें फकत एकूच काम, आनी तें काम कितें? आमच्या मनाची नडसडणी करूंक, फकत आमच्या मनाची नडसडणी करूंक। एक पाटी आमी जेजूची भुरगीं जालीं, देवाची भुरगीं जालीं, आमचो आत्मो जेजू सारको जालो, आमी जे जेजून खुर्सार केला आमचे पासून, तो मेलो आमचे पासून, तो सगळीं आमची पातकां घेतली, आमचे सगळे शिराप घेतले, आमचे जे वायट आसंक जालें, आमकां इन्फेर्नान वचोंक जालें, ते तो भोगलो आनी ताजेर भावार्थ धरलो, आमचे तोंड उक्तें केलें आनी ताका आमचो जेजूक आमचो सोमी देव सर्वंटापण मानून घेतलो। त्याच वेळार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आमचो पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी ताच्या उपरांत आमचे क्रिस्ती जिवीत मरपर्यंत फकत आमच्या मनाची नडसडणी करपाक आनी क्रिस्ती जिवीत आमच्या जिवितांत जियोवपाक, तितलेंच आमचें काम। देखून भाव भयणीनो, आयज आमी परब करता। कसली? तुमी जाणात आयज परब इग्रोजमात कसली परब करता ती? आयज कसली परब जावन आसा? 2 फेब्रुवारी कसली परब आयज? इग्रोजमात कसली परब करता आयज? विसरल्यात तुमी सगळी? Presentation of our Lord. प्रेझेंटेशन ऑफ आवर लॉर्ड। प्रेझेंटेशन ऑफ आवर लॉर्ड म्हणजे कितें? प्रेझेंटेशन ऑफ आवर लॉर्ड म्हणजे आमी हे फेस्त कित्याक करता? कित्याक करता आमी? आमी सगळी प्रेझेंटेशन म्हणटा। आमी जेन्ना तेर्स करता, कोणे जॉयफुल मिस्ट्रीज केल्या? होय ब्रदर, होय, तेन्ना आमी होय प्रेझेंटेशन म्हणून एक डेकेड करता की ना आमी? होय, द प्रेझेंटेशन ऑफ आवर लॉर्ड इन द टेम्पल। होय। हे प्रेझेंटेशन म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, हे प्रेझेंटेशन म्हणजे कितें? बरें, सोडा। त्या टायमार जो भुरगो जल्मतालो तेका आमी देवा भेटोवपा पडटा न्हू बाब, लायक व्हेरी गुड माय ब्रदर नेल्सन। जेन्ना जेजूच्या काळार ती खिंच्या कावनंटा प्रमाणे चलताली, ती पोन्न्या करारा प्रमाणे चलताली, आनी त्या पोन्न्या करारा प्रमाणे कितें करूंक जाय? जो पयलो भुरगो, द फर्स्ट सन, जो मायच्या पुष्पांतान पयलो जल्मता, म्हणजे चोली जाली जाल्यार ना, पयलो चलो, द फर्स्ट सन जो जल्मता, ताका पोन्न्या कराराच्या कायद्या प्रमाणे ताका देवाक भेटोवंक जायलो। मीन्स द फर्स्ट सन हॅड टू बिकम अ प्रीस्ट ऑफ द लॉर्ड। आमी आतां या संवसारांत आमी जेन्ना आमी आमचो पयलो भुरगो, हांव जावन आसा पयलो भुरगो, म्हजी भयण जावन आसा, म्हजी 2 भयण्यो आहात, एक पयली भयण मेली, ताच्या उपरांत दुसरी भयण, हांव तिसरो। हांव जावन आसा पयलो भुरगो। हांव आतां कितें करता? हांवें आतां म्हजे पाद्रीचें हें घालूंक ना अजून, देखून हांव आतां तुमकां देवाचें उतर शिकयता, होय की ना? होय। पळय, आमची सिस्टर मारिया म्हणटा होय। 5 वर्सां पयलीं हांव हें काम करनासलो, हांव दुसरेंच काम करतालो। हांव आपलो म्हणजे फॅक्टरीन काम करतालो, ऑफिसान काम करतालो, सगळें दुसरेंच काम करतालो। हांव आनी कितें काम करतालो? प्रेज गॉड। या आमी आतांच्या काळार जो पयलो भुरगो जाता तो पाद्री जाता, तो देवाचें उतर शिकयता, कित्याक आमी नव्या कराराची भुरगीं। आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, नव्या कराराची भुरगीं फकत जो पयलो चलो जल्मता ताका देवा कडेन भेटयनात। या आतांच्या काळार कोणाक भेटयतात? पोन्न्या करारार जो पयलो चलो जल्मतालो ताका ऑन प्रेझेंटेशन डेज देवा कडेन देव मंदिरांत ताका भेटोवचो पडटालो। दॅट इज प्रेझेंटेशन। आमच्या बाब मिल्सनान आमकां बरे भशेन सांगलें,
Yes, correct. आयज आमी जेन्ना प्रेजेंटेशन कोत्ता आमी हे फेस्ट आमी फेस्ट कोत्ता हे 2 तारीख फेब्रुवारीचे हे फेस्ट कोणाचे हे फकत मुझे ओ जो कोण पयलो चलो हा ताजे हे कोणाचे फेस्ट सगळ्यांचे ब्रदर बाप हे सगळ्यांक गेले लायक वे ऑल्सो आमी देवा भेटोवपा जाय आमचे जिवीत बाप म्हणजे हे फकत दादल्याचे न्हय हे बायलाचेय काम जो कोण जल्मला जेजूचो शीस जाता तांचे काम देवाचे उतर परगोड करपाचे भाव भयणीनो जेन्ना पोन्न्या खोरार फकत पयल्या चेड्याक ते काम दिल्ले म्हणजे ताका करचेच पडटाले पूण नव्या खोरारान जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता कोण जो कोण जेजूच्या राजान शीस जाता ताका हे काम मेळटा तो जावन आसा बायल तो जावन आसा एक दादलो तो जावन आसा एक भुरगो तो जावन आसा एक जाणटो कांय परोना ताका जाय फकत जेजूचेर भावार्थ दवरपाक आनी भावार्थ दवरता जाल्यार हे फेस्ट जे आयज आमी कोत्ता ते आमचे सगळ्याचे फेस्ट वी आर प्रेजेंटेड टू द लॉर्ड आमचे प्रेजेंटेशन देवाक जाला कित्याक आमचे जिवीत आमी देवाक भेटोवपाक आमचे जिवीत जेजूक भेटोवपाक आमचे जिवीत जेजू सारखे चलोवपाक आमचे जिवीत जेजू सारखे जावन दुसऱ्यांक जेजू दिवपाक हेच जावन आसा आमच्या सगळ्यांचे काम प्रेज गॉड कोण जाणो की आयजतान आमी आमचेच फेस्ट कोत्ता आनी आमी फकत म्हणटा तेच कोत्ता ना द प्रेजेंटेशन ऑफ जेजूक आमी म्हणटा न्ही नियाळ कोत्ता जेजूक देवमंदिरांत भेटयलो आनी तो सिमा आयलो पेद्रू आयलो लाद्रू आयलो सगळे आयले आनी मागीर आमी केले सगळे ते तिहान केलो मागीर आमी केले आमच्या बापाक 10 मेहमान मेळ्ळे आनी मागीर फुडलो ते जाले पूण आमी नियाळ केला काय आमी खरेंच नियाळ केला काय तेच कोत्ताना की हे जे भेटोवपाचे काम जे आमी आयज नियाळ कोत्ता देरसान ते जावन आसा भेटोवपाचे आमी सगळ्यांक आमी देवाक भेटयता आनी बरी खबर सांगता तर भाव भयणीनो थोडो वेळ ह्या आयच्या शेवटच्या मानाचेर आमी शिकया हांव आयज प्रेजेंटेशनाचेर हेंचे जेजूक भेटयता ताजेर हांव शिकयना हांव तुमकां दुसरी शिकवण दिता म्हणटच आमी वचया आनी आयचे शेवटचो मान आमी वाचुया मातसो थोडो वेळ घ्या म्हाका कितलो टायम हा बाय मरिया कितलो टायम हा म्हाका हॅलो बाय मरिया गेली काय ना 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 ब्रदर आणि एक ऑदर पुरनी वद्देवर नो प्रॉब्लेम थँक्यू तुम्ही सगळी वेतल्यात सोडून वेतल्यात तुमकां वद्देवर आनी शिकवण ओके सगळ्यांक ओके बरें Yes, brother. प्रेज गॉड फातिमा तू वाच फातिमा Okay. प्रेज गॉड तर भाव भयणीनो कोण म्हाका मातसो आदार करात वाचपाक कित्याक लुकाचो दुसरो विस्वोर आयज ते शेवटचो मान जावन आसा 22 ते 40 पूण हांव सगळें वाचोना हांव फकत 25 वडी उपरांत आमी वाचुया 25 वड मातशी प्लीज 25 वडी उपरांत आमी वाचुया प्लीज चल बाबा फातिमा तेतना सिमेऑन नावाचो एक प्रामाणिक आणि भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो तो इस्रायलाचे सोडवणेची वाट पळयतालो आणि पवित्र आत्मो ताचेर आसलो ओके 1 मिनिट तेन्ना सिमाव नावाचो एक प्रामाणिक आणि भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्याक आसलो तो इस्रायलीचे सोडवणीची वाट पळयतालो आणि पवित्र आत्मो ताचेर आसलो हांव तुमकां विचारूंक सोदता भाव भयणीनो पवित्र आत्मो सिमावचेर आसलो ओ सिमावच्या भितर आसलो भितर आसलो पवित्र आत्मो पुतून वाचात माशी पुतून वाचात आणि पवित्र आत्मो भायल्यान ब्रदर पवित्र आत्मो ताजे भितर आसलो वय की ना सिस्टर मारिया
हा नाम ब्रदर ताचेर आसलो ताचे वयर तर भाव भयणीनो आमी जी नव्या कराराची भुरगीं आसात आमच्यान म्हणूंक जाता पवित्र आत्मो ताचेर आसा ना आमचे भितर आसा तर पवित्र आत्मो कोणाचे भितर वचोंक जाय नासलो फकत कोन्या करारांत फकत एका मनशाचेर गेला कोणाचे नाव ताचे नाव कोण कोन्या करारांत फकत एकूच आसलो कोण Sorry, what was the question? Jezuk. Yeah. भाव भयणीनो जेन्ना जेजूचो जल्म जालो जेजू जावन आसा त्यो पवित्र आत्मो ताजे भितर आसलो देखून जेन्ना आमी आयकता की जेन्ना जेजूचो जल्म जालो आनी आनी मोरयेन ताका आपल्या कुसव्यान ताजो जल्म दिलो आनी ती आतां एलिझाबेथाच्या घराक गेली ती कितें म्हणूंक लागली खूब वस्तू म्हणूंक लागली पवित्र आत्म्या उदेशी म्हणूंक लागली पूण जेन्ना जेजूचो जल्म जालो पवित्र आत्मो भायर येयलो तेन्ना तूं आतां कितें आयकताय मोरयेचें कितें आयकताय ताचे उपरांत मोरीन कितें म्हणलें ताचे उपरांत कसली शिकवण दिली ताचे उपरांत ना आयकात भाव भयणीनो जेन्ना पवित्र आत्मो म्हणजे जेजू मोरयेच्या कुसव्यान आसलो तेन्ना लुकाचो दुसरो आविस्वार तुमी आयकात वाचात तिजोर ती खूब वस्तू म्हणटा ती म्हणटा आतां थंय म्हाका सगलो लोक म्हणटलो पवित्र आतां मुकोडे सगलो लोक म्हणटलो हांव एकदम बेसान भरलेली तुमी वाचात हांव ही शिकवण दिना आयज पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तिचे भितर आसलो कित्याक जेजू तिचे भितर आसलो तेन्नाच की ती उलयताली जेन्ना तिणें जेजूक जल्म दिलो पवित्र आत्मो तिचे भायर येयलो कित्याक हो पवित्र आत्मो कोणाचे भितर नासलो फकत जेजूचेर आसलो जेजूचे भितर आसलो ओके आनी देखून वो सिमाचे भितर जेन्ना आमी वाचता पवित्र आत्मो ताचेर आसलो म्हणून पवित्र आत्मो भायल्यान येयलो आनी ताचे कडेन उलयलो जे आसा हांव तुजे कडेन उलयतां पूण नव्या करारांत पवित्र आत्मो खंय आहा भायर आहा ओ भितर आहा भितर म्हणजे पवित्र आत्मो आमचे कडेन सदां उलयता एक तोडीक उलयता तो फकत आयतारा दीस उलयना फकत जेन्ना आमी ह्या बायबल क्लासीक येता बुधवारा दीस तेन्ना आयकना तो आमचे कडेन सदां उलयता आतां क्लास जातकूच तो उलयतलो आमचे कडेन पूण आमी आयकता काय आमी आयकता काय आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो पोन्न्या करारार पवित्र आत्म्यान मनशा भितर रावंक जायनासलें कित्याक कोणें म्हाका जबाब दिवंक जाता पोन्न्या करारान कोणाकूच पवित्र आत्मो ताचे भितर येवंक जायनासलें कित्याक कित्याक आदांगे पातो घालो बाप सगल्यांचेर आदावाचे पातो घातले थँक्यू माय ब्रदर निल्सन थँक्यू कित्याक जेजू अजून खुर्सार वचोंक नासलो ताणें ते आमच्या ते आदावाचे पातकासाठी पातक केलें तें ताणें तो खुर्सार वचोंक नासलो ताणें आपलें रगत वारोवंक नासलें आनी देखून ते आदावाचे पातक आसले म्हणून देवाक आमचे भितर रावंक जायनासलो देखून पवित्र आत्मो फकत भायल्यान येतालो प्रवाद्या वरवीं येतालो तांकां शिकवण दितालो तांकां ताचे कडेन उलयतालो मोसेसाचेर इसायास प्रवादाचेर एलायजाचेर दाविदाचेर सगळ्या माचेर सिमेओनचेर सगळे जे प्रवादी पोन्न्या कराराचे आसले तांकां पवित्र आत्मो भायल्यान येतालो जोआन बातिस्ट पवित्र आत्मो तांकां भायल्यान येतालो तांचे कडेन उलयतालो तांकां देवाचें उतर सांगतालो आनी तो आतां घेतालो तो ताच्या भितर जियेन आसलो ताचे भितर रावून आसलो आनी पूण आमी नव्या करारची भुरगीं भाव भयणीनो पवित्र आत्मो भितर आमचे कित्याक येयला आमी आयज शिकल्या आयज आमच्या भयणीन रेशमान आमकां सांगलां पोत्तून जेन्ना तिणें रिकॅप दिल्या उपरांत ती म्हणून आली एफेसकारांक पयलो आविस्पोर वोट 13 ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी मानला तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या आत्म्याचेर आपलो शिक्को मारला देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता जेन्ना आमी चलता पवित्र आत्मो आमचे भितर येता जेन्ना आमी उलयता पवित्र आत्मो आमचे उदेशी उलयता जेन्ना आमी न्हिदता पवित्र आत्मो आमचे बरोबर न्हिदता जेन्ना आमी खाता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्या वरवीं खाता
देखून भाव भयणीनो आमकां व्हडली जबाबदारी आसा. आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे भितर आसात. आमी जावन आसात देव मंदिर देवाचे. आनी आमी कितले फाटी जेन्ना इगोर्जेन वता, अरे बाबा ओगी राव, इगोर्जेन हाय बाबा, खूब बोबड बोबा करिनाका. आतां ब्लेसेड सॅक्रेमेंट आतां मीस चलता, मातसो बरे भाशेन चल आनी टिकटॉक करिनाका. सुसेगाद वच, गुडू गुडू करिनाका, चड आवाज करिनाका. कित्याक तूं देवाच्या घरांत भितर चल्लाय. आनी आमी विसरता की आमची कूड जावन आसा देव पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमी जेन्ना आमचें तोंड उक्तें करता, आमी चिंताव गाय, आमी कोणाचेर गायो सोता, आमी कितें म्हणटा, आमी बोबो मारता, आमी विसरता की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी ह्या मनान आमच्या दवरता, जेन्ना आमकां ही सजमणी मेवता की आतां आमी देवाचे पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाला म्हणून पवित्र आत्मा देव आमचे भितर जियेता. पवित्र आत्मा स्वर्गीचो बाप आनी जेजू जावन आसा एक देव, पूण तांचे काम दुसरे. जेजू, पवित्र आत्मा आनी स्वर्गीचो बाप तीन देव न्ही, ते एक देव, पूण तीन तांचे काम दुसरे. दुसरे पयलो पवित्र स्वर्गीच्या बापाचो मिनिस्ट्री आसलो, तेजे उपरांत जेजूचो मिनिस्ट्री आसलो, आतां पवित्र आत्म्याचो मिनिस्ट्री. पूण ते तिनूय जावन आसा एक देव. म्हणजे जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर जेन्ना खरेंच आमी भावार्थी, खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थता, खरेंच आमी स्वर्गार वचपाची आमी वाट पळयता, आमी भाव भयणीनो आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आनी देवाची भुरगीं जाल्या जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, आमी उलयता, आमी चिंता, आमी जबाबदारी घेवंक जाय. आमी कितें उलयता, पवित्र आत्मा आमकां म्हणटा वस गवायकी दी, सांग कितें हांवें केलां तुमच्या जिवितांत. आमी आमचें तोंड बंद दवरता. ही क्लास जाल्या उपरांत आमी आमच्या घरकाराक, आमच्या बायलेक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक गाडा 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 करून सगळें जें उलोवंक जाय तें आमी बंद दवरलां. आमी 3 वरां आमचें तोंड बंद दवरलां म्हणून आतां आमी आमचें तोंड उक्तें करता. आनी कितें उलयता, देवाचें उतर उलयता. कित्याक आमी 3 वरां देवाचें उतर आयकलां. जे आमी आमचें तोंड बंद दवरलां, आमी गोवायकी दिवंक ना. 3 वरां आमी आमचें तोंड घोट दवरलां. आतां आमकां उलोवंक जाय. कितें उलयतले आमी भाव भयणीनो? हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता, 3 वरां, 3 वरां 7:30, 8:30, 9:30, आतां आयज 12 पासून आमी वेतेले. तुमी तेच्या उपरांत कितें म्हणटले? तुमी कितें कसली उतरां उलयतले? फाल्यां सकाळीं उठून कितें उतरां उलयतले तुमी? आनी भाव भयणीनो, आमी विसरता म्हणून की आमी जावन आसा देव मंदिर, आमी पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमी आमच्या उतरांक, आमी आमच्या चिंतनांक, आमी आमच्या कोन्यो ज्यो आसा ह्यो पवित्र आत्म्याचो भितर आसा. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमी हें चिंतून आमी आतां आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाय. आमी सदांच चिंतूंक जाय, बाबा आतां हांव जेजू म्हजे पवित्र आत्मा म्हजे भितर जियेता, देव म्हजे सांगात आहा, देव म्हजे भितर जियेता, म्हजो आत्मा जेजूचो आत्मा एक जाला. देखून आतां म्हजी उतरां, म्हजी चिंतनां, म्हज्यो कोन्यो सगळ्यो देवाच्यो जावंक जाय. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? सगळीं आमी आयकतात काय? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी चिंता की आमी आतां देवाची भुरगीं म्हणून, देवान आमकां विचून काडल्या म्हणून, आतां ताका जाय की जें ताणें आमकां विचून काडलां तेंच काम आमी करपाक. परतून आमी आमच्या शेवटच्या मनाक बसया आनी फुडें वाचुया. पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. बरें, तेजे फुडें सिस्टर मातशी वाच. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पोळेल्या शिवाय तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोळीत केल्लें. ओके, फुडें वाचया. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देवमंदिरांत आयलो आनी समूर्तीचे चाली पोरमाणे बळका जेजूक करचें आसलें ते करूंक avoibapain ताका
भितोर हाडलो तेन्ना ताणे ताका आपल्या हातांनी घेतलो आणि देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनिया शांतीन आतां वचूंक दिताय. Praise God. Thank you, Jesus. आग्रान तुका जेजूक. भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान जो पवित्र आत्मा भायर थान येयलो, ताणे पवित्र आत्म्या येवन सिमेओन कितें सांगलेलें? ताका सांगलेलें की तो मरचो ना जेन्ना तो मरतलो केन्ना? जेन्ना तो सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक पळयना शिवाय. पळय आयकात, वाचात 26 वर्ड. सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोलीत केलें. पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलेलें की तो जेजूक पळयनासतना तो मरचो ना म्हूण. भाव भयणीनो, तुमी आमी इतले पाटी हें शिवोर्तमान आमी आयकलां, पूण आमी केन्नाच ह्या उतराचेर आमी नियाल करूंक ना. आयकात, 26वी वर्ड म्हणटा, सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक ताका पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोलीत केलें. कोणें सांगलेलें ताका? पवित्र आत्म्यान, वय की ना? ताच्या पांय मायन सांगलेलें, ताच्या शेजाऱ्यान सांगलेलें, पाद्रीन सांगलेलें, माद्रीन सांगलेलें, एका प्रवादीन सांगलेलें. कोणें सांगलेलें ताका? पवित्र आत्म्यान. पवित्र पवित्र आत्म्यान ताका सांगलेलें, वय की ना? वय. आयज भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं, वय की ना? वय ब्रदर. आमी सगळीं नव्या कराराची भुरगीं, वय की ना? वय. वय. तर भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आनी पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयत आसा आनी पवित्र आत्मा आमकां सांगता. आयकात, पवित्र आत्मा आमकां सांगता की तुमी जें काम तुमकां दिलां, देवान तुमकां काम दिलां, हें जें कारण ह्या संवसारांत तुमी धाडल्यात ताका, त्या कारणा लागून तुमी ह्या संवसारांत आसा, ते काम केल्या शिवाय तुमी मोरची नात. Praise God. Hallelujah. भाव भयणीनो, आयकात, आयकलां तुमी सगल्यांनी? तुमी सगल्यांनी आयकलां? वय ब्रदर. पवित्र आत्मा सिमियोनाक सांगता की सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तूं मरचो न्हय, तूं मरचो नाय. पवित्र आत्मा ताका सांगता, तो कोण बिश्तो कोण सांगिना, पवित्र आत्मा सांगता, तूं क्रिस्ताच्या सोरेस्पोराक पळयल्या शिवाय तूं मरचो नाय म्हणून. पूण आमी नव्या कराराची भुरगीं आनी जेजू आमकां कितें सांगता? जेजू आमकां कितें सांगता भाव भयणीनो? जुवाचो 15-20 वर्ड 16 आमी वाचुया. हें जावन आसा देवाचें उतर. Praise God. Yes, why sister, praise God? I think something you got revelation. Come on. No, that's, yeah, I did. Praise Jesus. Were you thinking on the same scripture? Tukai your scripture ailo tuja No. mana? Yes, as soon as Rocky spoke, I got this scripture and I just messaged him about this scripture. Praise Jesus. Jezuk arga. Sister Fatima, mashi bats podoya. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसली फळां, अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. Jezuk arga. Yes. ही उतरां कोणाची?
ही पवित्र आत्म्याची उतरां, ही जेजूची उतरां, पवित्र आत्म्याची उतरां, जेजूची उतरां, स्वर्गीच्या बापाची उतरां जावन आसा एकूच उतर. एकूच उतर. हे उतर जावन आसा पवित्र आत्म्याचे उतर. तो कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. वय की ना? Yes, brother. Praise God. भाव भयणीनो, देवान आमकां विचून काडल्यान आनी देवान आमकां विचून काडल्यान जाल्यार कित्याक विचून काडल्यान आमकां तोखतात तसली फळां दिवपाक. फकत उठपाक, कामाक वचपाक, येवपाक, जेवपाक, न्हिदपाक, टीव्ही पळोवपाक, पोत्तून उठोवन कामाक वचपाक, उठपाक, जेवपाक, खावपाक, मागीर विकेंड पावलो, मागीर सोनवार आयतार पावलो, मागीर सगळें धुवपाक, सगळें करपाक काटा 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 पोत्तून सोमार आयलो आनी हे आमचे सुमानाचे सुमान जावन म्हयने जाले, म्हयने वर्सां जाले आनी आमी नको आमी आमचें कारण कितें तें ह्या संवसारांत. Praise Jesus. आयकतात भाव भयणीनो तुमी? देवाचें उतर सांगता आमकां, पवित्र आत्मा आमकां सांगता. पवित्र आत्मा सिमियोंक सांगता, तूं मरचो नाय. सोरेस्पोराच्या कितें म्हणटात बाबा, थँक यू जीसस. सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक. क्रिस्ताक, सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक. ओके, वेर इज दॅट? सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक पोळेल्या शिवाय तूं मरचो न्हय. पवित्र आत्म्यान ताका कोळीत केले. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी आतां ह्या नव्या कराराची भुरगीं आसात. जेजून आमकां विचून काडल्यान, स्वर्गीच्या बापान आमकां विचून काडल्यान, पवित्र आत्म्यान आमकां विचून काडल्यान आनी देवान आमकां तसो पवित्र आत्मा दिला आमच्या सांगाता आमचे भितर जियोवपाक. म्हणजे आमकां एक कारण हा ह्या संवसारान आसपाक, आमकां कारण हा ह्या संवसारान आमकां जियोवपाक. देर इज अ रिजन वाय वी आर लिव्हिंग ऑन दिस प्लॅनेट अर्थ. वय की ना? होय ब्रदर. तर भाव भयणीनो, हे जे कारण आसा ते कारण आमी काबार करचे पयलीं आमकां केन्नाच मरण येवचें ना. म्हणजे आतां हांव तुमकां जे हांव शिकोवंक सोदतां ते आतां सांगतलो. देवाचें उतर म्हणटा आमकां एक एकल्याक कारण हा. देवाचें उतर म्हणटा एक एकल्याक राजांव हा. देर इज अ रिजन वाय वी आर ऑन दिस प्लॅनेट अर्थ. एक राजांव हा आमकां जेजून घडोवन आमकां देवान घडोवन हाडला ह्या संवसारांत. नातर आमी जानवर जातले, एक माजर जातले, सुणे जातले ना, पूण आमकां ताणें आपल्या सारकी विचून काडल्यान, आमकां सारकी रोचल्यान. कित्याक? तोखतात तसली फळां दिवपाक. वय की ना? तर भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा म्हणटा आमकां आमी ते राजांव, हो ते कारण, हो ज्या कारणाक लागून आमी ह्या संवसारांत आसात ते कारण, ते काम आमी केल्या शिवाय आमी मरची ना. म्हणजे कितें? जेन्ना लोक आतां आमी म्हणटा न्हू, बरो जेन्ना कोण मनीस मरता आमी कितें म्हणटा ताका, अरे एकदम भुरगो मेलो रे, चुचरे बाबड्याचे रे, अरे तांकां सोडले रे, बरो मनीस आसलो रे म्हणना आमी. आमी म्हणटा ना म्हणना. होय ब्रदर. जेन्ना मनीस जीव आसा तेन्ना कितें म्हणटा आमी? तेन्ना आमी फकत फातर मारता. आमी कितें वायट म्हणटा, कसला कितें उलयता, कितें सांगता, कितें खबरो सांगता, कितें जेन्ना मनीस जी येता तेन्ना आमी बरे वस्तू म्हणना. जेन्ना मरतकूच आमी म्हणटा. वय की ना? होय ब्रदर. पूण भाव भयणीनो, हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदतां, जो कोण कारण देवान दिलां तुका, तूं तें कारण सोमच्या पयलीं तुका कसलीच भिरांत ना मरपाची. पूण तें कारण जे आहा तें करूंक जाय जाल्यार आमचो संबंद जेजूशी घट आसूंक जाय. पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आमी पवित्र आत्म्याचें आयकोंक जाय. ना तर आमी धर्म केलो, आमी केन्नाच तें कारण आमी करूंक पावचे ना. आनी आमी करिना जाल्यार आमकां देव सांगतलो, पवित्र आत्मा म्हणटलो, कर बाबा, कर रे बाबा, कर. जेजू तुजे पासून मेलो रे, तुका सरवण दिली रे. पूण आमी आयकना जाल्यार आमचें मरण ताजे पयलीं जातलें. कित्याक?
देव आमकां मरण दिवचो ना, पूण सैतान येतलो आनी आमचे निसंटन करतलो. आयकतात तुम्ही भाव भयणीनो? आयकतात तुम्ही? होय ब्रदर. ही आता शिकवण जी आमकां मेवता ही पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. खूब लोक समजता, अरे बाबा तो भुरगो मेलो, ती आता इतली जाणटी हा, पूण कांय करिना, फकत बसल्या आपल्या पदरीचेर आनी ती अजुनूय जिवी हा. आनी लोक इतलो भुरगो हा तो मरण गेलो आनी आयज ही जाणटी हा, कित्याक गाय अजुनूय जाणटी हा. आनी आमी समजता की जाणटी हा म्हणून ती खरेंच बरी बायल म्हणून, खरेंच आख्खे बरे जियेता म्हणून. देवाची काकूट तिचेर अजुनूय आसा, कित्याक अजून तिने जे कारण हाडलें ते अजुनूय करूंक ना म्हणून देव अजुनूय तिका चान्स दिता. अजुनूय तिका म्हणटा, बाबा कर, अजुनूय तुजें काम हा करपाचें. तूं 80 जावं 90 जा, प्रॉब्लेम ना, कित्याक सासणाचें जिवीत आमकां जिवंक जाय. पूण जो कोण भुरगो आसा, समजा तो खरोच देवाच्या उतरान आसलो, ताणें जें काम केलें जाल्यार, तो गेलो जाल्यार आमी फकत देवाक आर्गां वागोवंक जाय, कित्याक ज्या कारणाक लागून ताणें काम केलें पवित्र आत्म्या उदेशी. पूण मनशाचो संबंध जेजूशी नासलो जाल्यार, तो जेजूक ओकोनासलो जाल्यार, ताणें केन्नाच शेवटोमान आयकोंक ना जाल्यार, धर्म केलो जाल्यार आनी तो मेलो जाल्यार आमकां एकदम दुखी बरयत, कित्याक तो केन्नाच ताचें तारण जावचें ना. ताणें केन्नाच जें ताका देवान सांगलां तें करूंक ना जाल्यार ताका कोणें मारून व्हेलो? देवान मारून व्हेलो? देवाक जाय आमकां सगळीं वेगळीं स्वर्गांत, आमकां सासणाच्या सासणाक ताचे बरोबर जिवंक जाय. कोणें ताका मारलो? कोणें ताका मारलो गाय? भाव भयणीनो, असल्यो वस्तू आमी केन्नाच इगोर्जेन आनी तिचर आयकोचें ना, कित्याक आमकां जाय खबरो कसल्यो. अरे तुका तुवें प्रेयर घेतलोय, तुवें देवाचें उतर आयकलें, तुका पेकोणी मेळ्ळी, तुका शिर्वीस मेळ्ळी, तुका पेसांव मेळ्ळें, सगळें बरें जालें. पूण आमचें तारण म्हणजे कितें? आमचें तारण जालां म्हणून, आमकां जेजू आमचे भितर जियेता म्हणून, पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता म्हणून आमी तोखतात तसलीं फळां दिवंक जाय. तोखतात तसलीं फळां म्हणजे कितें? जेन्ना आमी तोखतात तसलीं फळां दिता भाव भयणीनो, आमी वेतांव, दुसऱ्यांक देवाची खबर दिता, दुसऱ्यांक आमी शेवटोमान सांगता, शेवटोमान परगट करता, तांकां एक नवी रचना करता, बिकॉज यू आर ओनली born again with the living word. देखून जेन्ना देवाच्या उतराची सोदमून जेजून कितें भोगलां तें करसाक, आतां त्या मनशाक आमी कितें करता? ताका एक नवी रचना करता. खंय? देवाच्या उतरावरी. आमच्यान कोणाक नवी रचना करूंक जायना, पूण जेन्ना आमी शेवटोमान परगट करता, आमी देवाच्या उतराची सोजमणी दिता, तेन्ना आमी तोखतात तसलीं फळां दिता. तेन्ना आमी तोखतात तसलीं फळां, कित्याक ताजो आत्मो जो नवो आत्मो जाला, जेजू सारको जाला, तो सासणाच्या सासणाक जियेतलो. आनी आतां जो आत्मो जेजू सारको जाला, त्या मनशान आतां फकत पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्मा आमचे बरोबर भितरल्यान उलयता, आमकां सांगता, अरे बाबा तें करनाका, ह्या वाटेर वच, घालपाक वचनाका, हांगा वचनाका, बाबा हांकां तुजी गोवायकी दी, हांकां कोणाक शिकवण दी, कोणाक रस्त्यार हें कर, कोणाक हांगा जेवण दी, पूण तांकां देवाचें उतर दी. तेन्ना पवित्र आत्मा एकल्याक एक काम दिता. सगळ्यांक देवाचें उतर परगट करूंक दिना, पूण आमी परगट करूंक जाय. कशें? फकत उलोवपाक, थंयसर वचोन थंयसर आमी प्रिचर जावपाक ना. आमच्या मोगा वरवीं आमच्यान कोणाक जेवण दिवंक जाता, ताका जेवण दिल्या उपरांत ताका देवाची खबर दिवंक जाता. कोणाक थोड्या लोकांक आमच्या बाजारी जिवितांत त्रास आसा, तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता. आमच्यान एकल्याक आमच्या फॅमिलीन वचोंक जाता. एकल्याक देवान विचून काडला एक काम करपाक, आनी तें काम करपाक पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो, पवित्र आत्मा आमकां दिशा दितलो, आनी त्या प्रमाणे आमी तें देवाचें काम करतले. आनी तेन्ना आमी तोखतात तसलीं फळां करतले. आमी जें देवान आमकां काम दिलां तें आमी करतले. आनी तेन्नाच आमकां पवित्र आत्मा सांगतलो, बाबा तुवें बरें काम केलें, आतां तुका वचोंक जाय जाल्यार तेन्ना देंवचार म्हाका मारचो ना, पूण म्हाका खोशी जातली ह्या संवसारांतलो वचपाक. कित्याक जें काम म्हाका सोरेस्पोरान दिल्लें, जें काम म्हाका पवित्र आत्म्यान दिल्लें, जें काम म्हज्या सर्गीच्या बापान दिल्लें, तें हांवें काबार केलें. पवित्र आत्मा म्हणटा बरें काम केलें, आतां तुजो टायम आयलो वचपाक, तुका जाय जाल्यार वचोंक जाता. आनी तेन्ना आमी खोशयेन वेतले
कित्याक आमी जे काम दिल्ले ते आमी काबार करून वयले. पण भाव भयणीनो, आमी काम करिना जाल्यार देवाचें आमी फकत आमच्या पयशांचेर, दुडवांचेर, बाटा बेसांचेर, आमच्या गाडयांचेर, आमच्या पोझिशनाचेर, आमच्या नांवाचेर ताजे चोत्राय हा. आमकां स्वर्गार नाका, आमचो स्वर्ग हांगा हा. आमचो सगळो स्वर्ग हांगा हा. देखून आमकां मरपाक एकदम भिरांत हा. आमी भिरांत, कोविड आयले आमी सगळे मास्क घालून सायबा मास्क घालून आमी रावला. कित्याक म्हाका भिरांत मरपाची. कित्याक म्हाका अजुनूय म्हाका ती गॅरंटी ना मरतकूच खीव येतली म्हणून. पूण जो कोण जेजूचे संबंध पवित्र आत्मा तांचे भितर हा, तांकां भिरांत ना मरपाक. कित्याक ती देवाचें काम करतात. जेन्ना देवाचें काम करतात तेन्ना भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्मा तांकां कोळीत करता. जशें ताणें पवित्र आत्म्यान सिमांक सांगले, तूं मरचो नाय. जेन्ना तूं सोरेस्पोराच्या क्रिस्ताक पळयतलोय तेन्नाच तूं मरतलें. आनी तो कितें म्हणटा ताच्या उपरांत? तो कितें म्हणटा भाव भयणीनो? आयकात बरे भाशेन. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुवें म्हाका सांगलाय तशें ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. आमी सगळ्यांक हे म्हणूंक जाता, हे आमचे मागणे आयज करूंक जाता. आमी म्हणटा, बाबा सायबा नाका म्हाका, हांव भुरगो आतां, म्हाका आतां काजार जावंक जाय, म्हाका आतां भुरगीं जाय, म्हाका शापाय जावंक जाय, म्हाका जाय ह्या संवसारान म्हजो स्वर्ग हांगा केला. मुझे राज हांगा केला संवसारान. पूण आमचे राज आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार ह्या संवसाराचेर न्हय भाव भयणीनो. आमचो स्वर्ग आनी आमचे राज जावन आसा सासणाचें जिवीत जेजू बरोबर. देखून आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमचे सासणाचें जिवीत, हे आत्मीक जिवीत, हे इटर्नल लायफ जो संबंद आसा जेजूशी, तो आतां थान कॉमेस जाता. मत्तूकूच न्हय, मत्तूकूच कांय फायदा ना. आमी हांगा वयतले, परगोतरी मिसा दितले, हें करतले, तें करतले, फुलां घालतले, ते सगळे सोडा. सोडा सगळे. आतां फकत जो कोण जीव आसा ताचे फाटल्यान नागा. तांकां देवाचें उतर दिया. मेलेले उपरांत तांकां मरोनी, तांकां पुरोनी आमी ते फकत कूड ती आमची. आतां जाय आमकां जो कोण जीव आसा तांकां देवाचें उतर आयकोंक जाता. तांच्या फाटल्यान धांवया. मेलेल्या उपरांत घोणाकडे मरोन आनी तिजो फुलां घालून आनी हें करून आनी नाडां काडून ते सगल्यो खबरो जे पोन्न्या परार लोक कुदतालो ते सगळे सोडुया. आनी फकत जो ह्या वेळार जियेता, कोणाक ब्रिदींग जाता, ताका वचोन देवाचें उतर दिवया. ताका सांगुया, जेजू तुजे पासत मेलो. तुका आतां ह्या वेळार तुका स्वर्गीचो बाप आपलो पूत करूंक सोदता. तुका तोखतात तसली फळां दिवपाक तो तुका विचून काडला. हे रे बाबा, आयक. ताका आयक. तो आयकोता? जेजू कारगा. आयकोना? तो आपूण जेजूशी पयस जावंक सोदता. आमच्यान कांय करूंक जायना. आमच्यान ताका घट धरूंक जायना. ये आयक देवाचें उतर. ताका बोडयो घालता. कांय म्हणूंक जायना. आमचो देव आमकां करिना. तो मोगान आमचे पासत येता. पूण आमचें काम आमच्यान बंद करूंक जायना. कोण आमकां थापटां दितलो, कोण आमचेर आड उलयतलो, कोण आमकां गायो सोवतलो, कोण आमचेर थिपी मारतलो, कोण आमकां बोडयांनी मारतलो. पूण आमी तें पडनासतना आमी फकत जें पवित्र आत्म्यान सांगलां तें आमी करुया. दिसान दीस करुया. तोखतात तसली फळां दिवया. आनी एक दीस पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो. तो भितरल्यान आमचे कडेन उलयता. तो म्हणटलो, बाबा तुजो टायम आयला. वचपाक तयार हाय? तुजो इनाम तयार हा. चलया आमी वसया सासणाचे जीत जिवपाक. आनी देखून बाबा आमकां कसलीच भिरांत आशिना मरपाची. आतां ह्या दिसांनी कोविड आला, आमकां कसलेंच मरपाची. कित्याक? पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा. जेजू आमच्या सांगात आहा. स्वर्गीचो बाप आमच्या सांगात आहा. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक चल यू बाबा मिल्सन. मार्या बाय. ओके. बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवान बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा तुमकां आयच्या दिसा पासत. हे विन्सेंट भाव उदेशी, पवित्र आत्म्या उदेशी जे उलयला विन्सेंट बाबा आमकां शिकवण दिल्या त्या पासून आर्गां रे तुमकां. हे सगळी जे भाव भयणां आमी हांगा हाजीर जाल्ली, जण एकल्याक तुज्या उतराची तुवें आमकां समजोणी दिली.
विन्सेंट भाऊ देशी त्या पासून आमी तुका आर्गां दिता बापा जेजू पवित्र आत्म्या बापा तुझे उतर ओजाया म्हणटा माय पीपल आर डिस्टर्ब ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज म्हणून ही जो विन्सेंट बा जी समजिकाय दिता ही समजिकाय सगळे भाव भयणान आमकां मनात गेल्या पुरो म्हणून मागता तशी दुसऱ्या भाव भयणां आमकां ओडून हाडूंक तुजेशी हाडूंक जे स्वत आसा तें कोडूंक तूं आमकां कोडीत करूंक मागता बापा जोण एकल्या भाव भयणीच्या मनात थँक यू आबा फादर थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरीट सायबी माय आर्गां तुका आयच्या दिसा पासत जशें तूं आमकां एक एग्जाम्पल जावन आसा सायब माय तुवें बापाच्या उतराचे बाळ धरून जे जिविताचे तुवें जोयत वयलें सायब माय हें जोयत जे तुजे पुतान कुर्सार घडून दवरलां सायबी माय आमी ताचे भावार दवरतात जे पुतान तुजे कुर्सार घडून दवरलां तेच आनी जशें तुवें तुवें पुताक ही शिकवण दिली सगली जी पळयत पुस्तकाची तीच तूं आमकांय बीन दी म्हणून आनी ती समजिकाय दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागतात सायब माय आर्गां तुका सायब माय आर्गां तुका बापा आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया थँक यू जीजस थँक यू आबा फादर आर्गां थँक यू Praise God, brother. आर्गां तुका जेजू वखाणी तुका Praise God.